बरी सांज मोगाचे न्हू. गुड इवनिंग एवरीवन. मोगाचे न्हू वेदी आयती जाल्या कलाकाराचो दीस संभ्रमूंक आनी कलाकारांक मान करूंक आमी आमच्या मुखेल्या दरवट्यार विगार बाब काजितोर उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी संचालक आनी तशेंच कला क्षेत्रांत बेंदोर फिरगज तशेंच भायर आपलो कोंकणी खातीर वावर दिल्ले सोर आयच्या दिसा सन्मान करूंक अशे व्यक्ती हांगासर येवन पावल्यात. आतां मोगाच्यानो आमी तांकां बँडा सवें स्वागत करतना तुमी जोरान ताळयो दिवच्यो आनी बँडा नादान आमच्या उपाध्यक्षान तांकां भितर हाडून दिवचें. देव बरें करूं. दयाकन आमच्या बँडाच्या भुरग्यांक एक ताळयो. सान सेबास्टियन फिरगज बेंदूर 110 वर्सां इतिहास आशिल्ली आपल्या फिरगजीच्या लोकांच्या तालेंताक आनी कला क्षेत्रांत दिवच्या सेवेक गांवांत तशें परगांवांत होगळीक एक पात जाल्ली फिरगज जावन आसा बेंदूर फिरगज. हांव बेंदूरकार म्हणून वर्त्या अभिमानान दुसऱ्यांक वळख करून दिवची म्हजी आनी तुमची फिरगज जावन आसा बेंदूर फिरगज. होय मोगाच्यानो हो आयचो दीस संभ्रमूंक जर तर चिंता पेजे जाल्यार पयलें तो एक कलाकार जायचे आनी आयच्या दिसाचें हें चिंता पाडिल्लें ह्या एका व्हड कलाकाराक. तुमी गडबडल्यात आसतले कोण कलाकार म्हणून. मोगाच्यानो आदल्या वर्सा आदल्या मेयांत आमकां विगार बाब जावन आयिल्ले वॉल्टर डिसोजा बाब आमकां सर्वांक कार्यांचे वळस वळोन आसा आनी ताण ती आटायल्या ह्या चिंतपाक आमी कलाकार चेपे उखलून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत सोर बरें मागता. मोगाच्यानो आतां आयचें हें कार्य सुरवात करूंक आशा तांणी मुखार येवचें प्रेयर सॉंग आसोवें.
कुटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियोंक रेखता पवित्र स्नानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केलाय पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय एक कुटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियोंक रेखता. देव बरें करूं. आशा मोगाचेनो आतां हांव मुखार आपयतां विनोद डिसोजा. तुमी मुखार येवन दोन स्वागताची उतरां उलोवच्याक. देव बरी सांज दिवं तुमकां समजता. आज सर्व कलाकारांक एक व्हरतो दीस. आज आमी सांत सिसिलिया सिंगर आनी म्युझिशियनाची पात्रोन हेचे फेस्त आमी आचरिता आनी ह्या संदर्भार जमल्ल्या सर्व कलाकारांक आनी कॉरिस्तांक हांव बरें फेस्त मागतां आनी शुभाशय पाठयतां. जुबिलेवाच्या 11च्या पावंडाक आमी पावल्या. ह्या वर्सा सुरवेर तावन आमी हो जुबिलेवाचो संभ्रम आचरून आसा. सुरवेर तावन दादल्यांचो जुबिलेव, स्त्रियांचो जुबिलेव, युवजनाचो जुबिलेव, भुरग्यांचो जुबिलेव, शिक्षकाचो जुबिलेव, धार्मिकाचो जुबिलेव आनी मुखार विशेष सक्तीच्या भुरग्यांचो जुबिलेव आनी नातलांचो जुबिलेव आमी आचरूंक आसा. हो जुबिलेव संभ्रमतना सर्व फिरगेजकारांक आमी सांगात हाडलें आनी फिरगेजचो एकवट आनी माया मोग चडयलें. आनी आज कलाकाराचो दीस. बेंदोर फिरगेज म्हळ्यार सर्व कलाकारांची फिरगेज. साबार कलाकार ह्या फिरगेजीत तावन उब जाल्यात आनी बंगलोरांत आनी देश विदेशांत तांणी ख्यात जोडल्या आनी बेंदोरची कीर्त उंचली शिखराक तांणी पावयल्या. अशें कलाकाराचो दीस वावरतना आज म्हाका उडच येता एक महान कलाकार. ते जावन आसात दिवंगत क्लॉड डिसोजा कोंकण कलाश्री. ते जर तर आज आसल्यार खंडीत संतोश पावते. देव ताच्या आत्म्याक शांती मागून दिवून दी म्हूण आमी मागता. तशेंच कलाकाराचो दीस. ह्या दिसा आमी बेंदूरच्या सर्व कलाकारांक सर्व क्वायरिस्तांक मान करूंक आशिता. तांणी दिवच्या सेवेक तांणी तांच्या कला प्रदर्शनाक देव तांचेर आशिर्वाद घालूं आनी तांकां भलायकी दिव म्हूण मागता. ह्या जुबिलेवाच्या वर्सा आमी साबार जुबिलेव आचरण केलें आनी ह्या सर जुबिलेव आचरण करूंक आमकां प्रोत्साहन आनी मार्गदर्शन दिलें जावन आसात आमच्या फिरगेचे विगार बाब भोवमार्गीक वॉल्टर सोस. फादर तुमकां जमलेल्या सर्व तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच ह्या सर्व कार्यांनी आमकां सहकार दिले जावन आसात आमच्या फिरगेचे सहायक विगार बाब फादर विवेक पेंटो, फादर ऑजमंड डिसोजा आनी पदवा कॉलेजीचे प्रांशुपाल फादर अरुण लोबो. तुमकांय मोगाचो स्वागत. आमच्या गोवळीक परिशदेच्या हर एक कार्यांनी आमकां सहकार दिवची वावुरची जावन आसात आमच्या फिरगेज गोवळीक मंडळाची कार्यदर्शी श्रीमती पॅट्सीबाई आनी आयोगाचो संचालक दीपक डिसोजा. तुमकांय मोगाचो स्वागत. तशेंच हांगासर जमलेल्या सर्व कलाकारांक भुरग्यां तावन युवजनां आनी प्रायवतांक तुमकांय तुमच्या दिसाचे शुभाशय पडयता आनी तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आज हांवें सांगिल्ल्या बरी हो कलाकाराचो दीस आनी हांगासर साबार कलाकार तांची तालेंतां प्रदर्शन करतले. आमी आज वॉच पळोवचें नाका, टायम पळोवचें नाका. सर्वांक आमी बरो मागया, उल्हास या. परत तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा. मोगाचेनो खंयचेंय कार्य सुरवात करतना दिवो पेटोवन सुरवात करची आमची एक सोबाय. त्या देखून हांव आतां
वेदिका पळयता आमच्या मानादीक विगार बाप वॉल्टर सोज बाप तशेंच आमचे काजीतोर जावन अशे फादर विवेक पिंटो फादर ऑस्मंड डिसोजा फादर आरोन लोबो तशेंच उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा आनी आमची पॅट्सी ब्रेटो आनी तशेंच संचालक दीपक डिसोजा आनी तशेंच हांव मुखार आपयतां आयचे पुरस्कार घेवचे जॉसिरेगो दायकन दिओ पेटोवंक तुमी मुखार येचे जॉसिरेगो कार्मेलिता आल्वारीस आनी कॉयरातावन जेसिंता कुलासो स्टीवन पिंटो बँडातावन डेनिस पिंटो आनी तशेंच यूथ कॉयरातावन जॉस्विन पिंटो आनी EN डिसोजा तशेंच लायनल दायकन तुमी सर्वांनी मुखार येवचे वेदीर येवचे डेनिस डिसिल्वा दायकन तुमी वेदीर येवचे मुखेल सोयऱ्यांनी वेदेरीस रावचें फादर तुमी वेदेरीस रावचें होय मगाचे न्हू आतां आमी मान करचें कार्य सुलोन उरतलें हांव त्या देखून हांव आतां हें कार्य मुखारसून व्हरूंक मुखार आपयतां दीपक डिसोजा देखून तुमी मुखार येवन हें कार्य मुंदवरसूचें देव बरी सांग दिवं समस्तांक हांव पयलें आपोवंक अपेक्षिता पयलो मानेस जावन हांगासर वेदीर वांटेली जावंक हांव आपोवणी दिता जॉस्विन पिंटो जोवी बेंदूर तुमच्या ताळ्यांच्या आवाजांनी जॉस्विन पिंटो एक म्युझिक डायरेक्टर मोगान आमी ताका जोवी म्हणून आपयता जोवी CLांत एक्टीव सांदो जावन आसलो आनी खंयचेय इंटर पॅरीश कॉम्पिटिशन आसल्यार आमच्या बेंदूरकारांक ओट्टूकर तरबेत दितलो आनी साबार भोवमानां ताणें आमच्या बेंदूराक हाडून दिल्यात आनी 1978 आपल्या बेंदूरच्या इश्टांक घेवन कॉस्मीक रेस 1978 कॉस्मीक रेस बेंदूर म्हणलो एक म्युझिक पंगड ताणें रचलो ह्या पंगडांत हांव बेंदूरचें नांव आनीकी गाजलें सादारण 5000 खाजारांक तांणी बँड खेळ्ळ्यात आनी आयच्या दिसा मंगळुरांत 47 इयर्स ह्या बँडाक संपल्यात आनी हे बँड मंगळुरांत 47 इयर्सां हांव खेळून आसात 1981
देवादन कोंकण कुगुळ विल्फी रेबिंबस हांच्या पंगडांत सेरवून इंडिया गल्फ UK कॅनडा आनी इस्रायलांत साबार शोज तांणी दिल्यात. जोवी आनी कोंकणी फिल्मांत म्युझिक दिला. पाद्री निर्मले निर्मोन आनी मोग म्हळ्यार तशेंच 200 वयर कांतारांक तांणी संगीत दिला. कोंकणी रियलिटी शो गल्फ वायज ऑफ मँगलोर आनी म्हजो थाळो गायतलो हाकाय संगीत निर्देशन दिला. प्रस्तुत कॉस्मिक रेज बँड चलोवन आसा आनी आपल्या दुयेंसांगाता स्टुडिओ चलोवन आसा. जोवी तुका आमी मान बागयता आनी बरें मागता. मुखलो मानेस जावन आसा क्रिस्टोफर मस्करेनस क्रिस्टी. ओके. मुखलो मानेस जावन आसा विन्सेंट कोरेया. 1972 पयले फावटी नाटकांत अभिनय तांणी केलें. थंय तावन लोकांच्या मोगान साबार नाटकांनी मुख्य पात्रार नाटन तांणी केलां. भक्तीक सामाजीक आनी सांस्कृतीक नाटकांनी पात्र घेतला. कोंकणी नाटक सभा हाचो सांदो जावन आसा. साबार नाटकांक वेदी सजोवणी केल्या आनी आयोजन केल्ल्या साबार अंतर फिरगज कॉम्पिटिशन आनी बिंदूर फिरगज भोवमानां ताणें आपणयल्यात. साबार नाटकांनी संवाद सूचक जावनी तांणी पात्र दिला. अभिनय मात्र न्ही बिंदूर फिरगजेंत चलिल्ल्या साबार नाटकाक तांणी दिग्दर्शन दिला. मानेस विन्सी कोरेया आमी तुका मान करता आनी बरें मागता. मुखलो मानेस जावन आसा मानेस जोसी रेगो. जोसी रेगो दया करून तुमी वेदी रेजे म्हणून विनंती. आनी तांचें नाटन फेब्रुवारी 1974 कोंकणी नाटक सभेन सादर केल्लो रक्ताचे थेंबे म्हणल्या नाटकाद्वारे तांणी सुरू केल्लें. थंय तावन लोकान हाच्या अभिनयाक दिल्ल्या मोगान आज 51 इयर्स तांच्या अभिनयाक भरल्यात. आनी ह्या अवधींत हांणी 400 वयर नाटकांनी एक्टींग केलां. आनी दुसऱ्या भाशेच्या म्हणजे तुळू कन्नडा हिंदी नाटकांत हांणी अभिनय केला. मानेस जोसी रेगो बिंदूर अभिनयांत खंयच्याय पात्रा की सई म्हूण लोकांनी ताका ओपून घेतला. हिरो विलन किंग राय पोलीस अशे खंयच्याय पात्राक ते सई. जोसी रेगो हांणी 18 फिल्मांत अभिनय केला. कोंकणी तशेंच दुसऱ्या भाशेच्या फिल्मांतय अभिनय केला. 1976 मोग आनी मायपस कन्नडा मक्कळ भाग्य 1977 अशें सुमार फिल्मांत तांणी पात्र घेतला. दूरदर्शनांत धार्मीक नाटकांनी तांणी पात्र घेतला. आनी इंटर पॅरिश ड्रामा कॉम्पिटिशनांत आनी साबार भोवमानां बिंदुराक हांणी आपणायला. आनी बेस्ट एक्टर एवॉर्ड जिखलात. तरणाट्या प्रायार हांकां लोकांनी गब्बर सिंग म्हणून आडनांवान आपयताले खंय ते तांणी सांगलां. आनी मात न्ही नाचपांती ते बारी हुशार. 1988 बायला किंग म्हणून तांणी बिरोध जोडला. मानेस जोसी रेगो आमी तुमकां मान बागयता आनी बरें मागता. आमची मुखली मानेस्तीन जावन आसा रिटा डिसोजा. रिटा बाय तुमी वेदी रेजे म्हणून विनंती. नाटकुल्यांनी ल्हान पात्र नाटन करून देवादीन क्लॉड डिसोजा आनी डॉल्ला मंगळूर हांच्या प्रोत्साहान लोकांनी तिका आनी तिच्या नाटकाक स्विकार केल्ली आनी प्रेक्षकाचे होगलीक जोडली. हिने साबार नाटकांनी अभिनय केला. नांवां सांगूंक गेल्यार वेळ पावचो ना. तशें पिक्चरांनी आनी TV सिरियलांनी तिणें अभिनय दिवन हिरोईन विलन धू सून आवय आनी हर एका पात्रांत तिणें एक्ट केला. फाटल्या 15 वर्सां जावन मेमोरी म्हणल्या हास्य पंगडांत हास्य नाटी जावन अभिनय करन आसा. आनी क्लॉड नायट विल्फी रेबिंबस नायट स्टॅनी नायट विल्सन ऑलिव्हेरा नायट आनी गल्फ वॉयज ऑफ मँगलोर हाकाय तिणें तिचो अभिनय पात्र दिला आनी लोकांक दादोसी हांसयला.
तिचे नवे पिंतूर नवे मूवी बापाचे पुताचे नावे मोग वागासो खेळ कानी अशी मोगाची हातूंय तिने अभिनय केला. रिटाबाई आमी तुमकां मान बागयता आनी बरें मागता. आनी आमचो मुखलो मानेस्त जावन आसा मानेस्त जेरार्ड टावर्स बेंदुरांतलो एक्टीव सांदो जावन आसो. आल्तार भुरगो जावन 7व्या क्लासीत जावन ताका एक्टिंगाचे इंट्रस्ट येवन फिरगजेंत फॅन्सी ड्रेस आनी तशेंच क्लिप कॉम्पिटिशनान सुमार भोवमानां तांणी जोडल्यात. बेंदूर CL असो एक्टीव सांदो जावन 1979-1980 CL प्रेसिडेंट जावन आसलो. साबार म्युजिकल नायट तांणी सादर केल्यात. बेंदूर पॅरिश कावन्सील असो 2 फावटी सांदो जावनय तांणी वावर केला. तशेंच फायनान्स कमिटीन ती 2 फावटी सांदो जावन तांणी वावर दिला. 1976 कोंकणी नाटक सभा हाचो सांदो जावन आसलो. आज पर्यंत तो कोंकणी नाटक सभाचो सांदो जावन आसा. कोंकणींत साबार धार्मीक नाटकां तांणी अभिनय केला आनी वेदी सजोवणी केल्या. अभिनयन मात्र न्ही म्युजिकांत तांणी नांव येला. ते एक ट्रम्पेट वाजनतर नोटेशन दिवन भुरग्यांक ट्रम्पेटी शिकयताले. मानेस्त टावर्स आमी तुमकां मान बागयता आनी बरें मागता. देव बरें करूं. सर सन्मानीत व्यक्तींनी तांची बसका घेवची आनी मुखल्या 6 व्यक्तींक सन्मान करूंक आनी तांचें मानपत्र वसूंक आपयता जोस्वीन पिंटो. सर्वांक देव बरी सांज मागता. श्रीमती मेरी लोबो वृत्तेन ती एक शिक्षकी. 1991 इसवेंत हासन टावन मराकाडा इस्कॉलाक वर्ग जाता आसतना बोंदेलांत तिचे कुटुंब वस्ती कर नासतली. तिचो पती देवादीन रॉबर्ट लोबो तांकां 14 जाणां भुरगीं. स्केच ट्रेनिंग काण घेवन भुरग्यांक शिस्त आनी मावल्या शिकोवच्या तिका संतोश दितालो. भुरग्यांक खेळांत तरबेती दिवन तांकां खेळा स्पर्धांत व्हरचें, शिकपा सांगता नाच, कार्यनिर्वाहण, नाटक बरोवचें, तें शिकोवचें आनी विक्षण करचें तिका सदांचें जावन गेल्लें. 2007 इसवेंत ती निवृत्त जाली. 2008 इसवेंत नंतूर लागसर कुटुंबा समेत येवन कांय बट्टल 3ऱ्या वाड्यान वस्ती केली. वाड्यांत 10 वर्सां कार्यदर्शी जावन तिणें तिची सेवा दिल्या. बेंदूर फिरगजेंत आजच्या सर्व संघ संस्थेच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भार तांकां नाच नटकुलो तयार करून दिवंक सदांच ती तयार. तांच्या कार्यक्रमांनी कार्यनिर्वाहन करतली. आयले वार नोव्हेंबराच्या 13 तारखेर दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर
नमस्कार मिस्त्री म्हणल्या कार्यक्रमान एक शिक्षकी जावन तिचे जिणेची काणी प्रसार जाल्ली. आमकां सगळ्यांक विगाराक, सहाय्यक विगारांक आनी तशेंच सर फ्रिगसगरांक आमी सर तुमकां हार्दिक उल्हास पाठयता आनी सर बरें मागता. मानेस्त बान्नू फेर्नांडीस, मॉन्सिंजर रेमन फ्रांसीस मास्करेनस हाचो खास ड्रायव्हर शिला फेर्नांडीस हांच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो जावन आसा मानेस्त बान्नू फेर्नांडीस. बेंदुरू बेतेनी सेंट मार्गरेट हायर प्रायमरी स्कूल आनी सेंट सेबेस्टियन स्कूलांत SPL जावन मुखेल शिका पदवांत तांणी मुंदरून व्हेल्ले. मुखेलपणाच्या तालेंतांनी भरलोलो सदांच उमेदीचो जाल्ल्यान जायतो वावर फिरगजीच्या सबार संगतींनी हांणी दिला. ह्या खातीर रेव्हरंड फादर डेनिसान बान्नू फेर्नांडीसाक प्लॅटिनम जुबली तशेंच पॅरिश कावन्सिलाचो सांदो जावन भोव ल्हान प्रेयर नॉमिनेट केल्लो. कुटुंबाच्यो जबाबदारी खांद्यार बसतना आपणा थंय आशिल्ल्या तालेंता मुखांत्र जिणी सोरोंक मुखार सरिल्लो तो. आपणे केल्ल्या कलात्मक संगत्यो वापरून कार्य सोबोवचें, कार्यनिर्वाहन करचें आनी कार्यसभेचे विकोन आपल्या दिसपडतो ग्रास जोडूंक लागलो. आपल्या मिनतेन आनी आपणाक आशिल्ल्या तालेंता मुखांत्र भोव विभिन्न रितीन बॅकड्रॉप करच्या मुखांत्र ह्या शेतांत नावाडदीक जाल्लो आनी सबारांक मार्गदर्शन जाल्लो. आज आमी कोड्यालान कितें बॅकड्रॉप पळयता हाका सुरवात मानेस्त बान्नू फेर्नांडीसान केल्ली म्हणल्यार कांय चूक जावची ना. हाच्या उपरांत गुड टायम्स म्हणलो संस्थो प्रारंभ करून सबार वावराड्यांक कामां फावो जावचे बरें तांणी केलां. सर्व गरजेवंतांक गरजेन पावच्यांचो तांचो एक व्हडलो हात आसा. जायत्यो अति दुर्बळांची कार्य धर्मार्थ रितीन कार्य सोबोवचें सदांच मानेस्त बान्नू फेर्नांडीस हातूंत आपली सेवा दितले. बान्नू फेर्नांडीस सबार कंतरां घडोवन मधुर ताळे बसोवन निर्वहन करून मात्र न्ही सबार संस्थाच्या कार्यक्रमाक टायटल सॉंग, एंथम सॉंग आनी प्रेयर सॉंग घडोवन ताका उतरां आनी ताळे दिल्यात. हातूंत विशेश जावन अंत्यदिंद आरंभा म्हणल्या नाटकाचे खुर्सावाटेक संबंदीत यहोद्दरा स्वार्थक्य बलियादा म्हणले उतरां बरोवन ताळो बसोवन ह्या नाटकाचे उंचले कांतर जावन आशिल्ले. मानेस्त बान्नू फेर्नांडीस हाची बुरवोसो म्हणली कांतराची कोवळी हाका मानेस्त लिजो संगीत दिल्ले जावन आसात. मानेस्त बान्नू फेर्नांडीस सबार नाटक बरोवन प्रस्तुत केल्ली आसात. हातूंत विशेश जावन आसा हास्यभरीत बातून सरिल्लो कोंबो. तांणी सादर करच्यो हर एक ड्रामाचे स्टेज विशेष तरान विन्यास केल्ल्यो आनी एकाच दिसा 2 ते 3 जाग्यांनी प्रस्तुत करच्यो जावंक तसल्यो आशिल्ल्यो. सुमार 150 ते 200 कलाकारांचो पंगड तांचो जावन आशिल्लो. हें मात्र न्ही तांची तालेंतां भरलेली विशेष सेवा सबार संस्थांक फावो जाल्या. Mr. Leslie Rego, a renowned name in the field of Konkani art and culture, is a true ambassador of Konkani heritage, known as Mangalore's #1 master of ceremonies. He has hosted numerous Wilfy nights and played a pivotal role in the success of the superhit Gulf Voice of Mangalore Konkani singing reality show. Mr. Leslie's incredible skills as an MC have significantly contributed to the success of many events. He also showcased his acting talent in the hit Konkani movie Payan, where he played a lead role. Beyond entertainment, Mr. Leslie is a great leader and organizer, inspiring many in the community. Mrs. Carmelita Alvarez. The International Music Day, presented by Mansomban and Sumeli, has been announced for Mangaluru-based music teacher Mrs. Carmelita Alvarez. The honor was conferred on October 5th during the 286th monthly theatre at Kalangan, Shaktinagar. The honor was presented by Mansomban President Mr. Louis Pinto, Secretary Ronald Crasta and Treasurer Sunil Montero, along with Sumel Coordinator Raina Siqueira and Treasurer Clara Pinto. Carmelita Alvarez started her musical journey at the age of 9.
She learned to play violin and keyboard, receiving training from music teachers like Marian Pinto, Vimala Lobo, and Gladys Silva. She graduated from the prestigious Trinity College in London and began teaching. Students of all ages have learned music from her. Many students who received their musical training from her are now renowned across the globe. She has served as the founding secretary of the Sandesha Foundation as a teacher in holiday camps. She has also presented music programs on All India Radio, Mangaluru. Miss Shinette Fernandez. Shinette Fernandez is a young author from Mangalore who started her writing journey at the age of 11. She published her first book, The Incident, at the age of 14 in February 2022. This book is the first of a 6-book-long series titled as Celestium. In December 2022, she launched the second book of the series, The Search, at her school, St. Aloysius Gonzaga. Her books follow the journey of twin brothers, Aidan and Alan Lane, as they journey throughout their lives. The book is purely fiction based on fantasy and humor and has a target audience of ages 10 and more. Her third book, The Deception, was released in June this year. In regards with her academic records, Shinette is pursuing her 12th in PCMB from St. Aloysius Gonzaga and has been a class topper for 5 years. And she has secured 93% in her 10 boards. She also is very active in sports and gone on to lead the school basketball team. She has won several laurels in track and field events and in spell bee competition. मुखल्या मानुसांक गौरव पटोवंक तशेंच तांकां सन्मान करूंक आनी हे सन्मानपत्र वसूंक हांव आपयतां ज्योती डिसोजा. श्रीमान जॉन बॅप्टिस्ट आर्चिबाल्ड फेर्नांडीस ल्हानपणांतावनूच गायना गावची स्टेजीर नटन करची उर्बा तांचे थंय आसली. वडात येताना इगर्जेंत देवादीन आल्बन मेस्त्रीच्या हाताखालाच्या इगर्जेच्या गायन मंडळींत भरती जाले. अंतर फिरगज गायना स्पर्धांनी जायती इनामांनी आपणायल्यांत. कोंकणी नाटक स्पर्धांनी पात्र घेवन सबारांच्या होगळीक एकटे पात्र जाल्यात. अबुधाबींत वावर करनासतना थंयसर मंगळूरच्या नाटकांनी आनी पोदा स्पर्धांनी पात्र घेतला. पाटी गांवाक आयल्या नंतर बेंदूर कथलिक मिनतीच्या संघान आसाकरच्या हर एका कार्यक्रमांनी भाग घेवन भरपूर सहकार दिला. प्रस्तुत आपले निवृत्ती जीवन आपल्या कुटुंबासंगी बेंदूरवेल दुसऱ्या वाड्यान संतोषान जिवन आसात. श्रीमान आर्चिबाल्ड फेर्नांडीस आमी फिरगज विगार सहाय्यक याजक तशेंच सर्व फिरगजगारां हार्दिक उल्हास पटयता आनी सर्व बरें मागता. श्रीमान एडी सिकेर वृत्तेन चित्रकलाकार, प्रवृत्तेन कवी, नट, निर्देशक, नाटक बरोवपी, कार्यनिर्वाहक
आणि आता बेंदूर स्वताळो संपादक तशें विन्यासकार जावन तो आपली देणगी दिवन आसा. आपल्या 18 वर्सां प्रायेतावन आज पर्यंत देश विदेशांत एक वृत्तीपर चित्रकलाकार जावन तशेंच आपल्या 12 वर्सांच्या प्रायेतावन आज पर्यंत कोंकणी मंचयेचो कलाकार जावन ते आपले वावर दिवन आसात. कार्यनिर्वाहक जावन 100 वयर विल्फी नायट आनी इतर सबळ सांस्कृतीक कार्यक्रमां तांणी चलोवन व्हेल्यांत. नट जावन आपल्या मोडीच्या थाळ्यान आनी तीक्ष्ण अभिनयान कसल्याय पात्रांत जीव भरची सकत तांची. कलात्मक नवेपण कोंकणी नाटक निर्देशनांत हाडून फामद कवी नाटकीस चाफ्रात दिकोस्ताचे सबार नाटक आपल्या कलात्मक निर्देशनान तांणी रंगयल्यात. कला संपत संघटनान वर्सावार चलयिल्ल्या नाटक स्पर्धांनी नटनक आनी निर्देशनाक सबार भोवमानां तांणी आपणायल्यांत. नवे शैलीचे वर्साक एक पावटी तो आनी हांव बारीस यशस्वी जाल्ले तांचे मोठवे नाटक. परत एक पावटी आनी गल्फ सरगार एक सुक्रार प्रशस्त्यो आपणायल्ले तांचे लांब नाटक जावन आसात. 1983 इसवेंत रंगतरंग संघटन सुरवातून सबार नाटक देश विदेशांत तांणी सादर केल्यात. सान लुईस प्रकाशनाक परगटलेलो तांच्या नाटकाचो संग्रह पुस्तक नवरंग आदल्या वर्सा मोकळीक जाला. श्रीमान A.D. सिकेर आमी फिरगजगारां फिरगजविगार सहाय्यक याजक हार्दिक उल्हास पाठयता आनी तुमकां सर बरें मागता. मानेस दीपक डिसोजा एक कोरियोग्राफर नट निर्देशक बरोवपी आनी लिरिक्सिस्ट. तरणाट्या प्रायर राजमट्टाच्या नस्पा स्पर्धांत तांणी जीक आपणायल्या. आपणाचे सबार शोज इंडियान तशें गल्फांत दिल्यात. दुबयंत डान्स टिचर जावन तांणी सुमार वर्सां वावर दिला. दोहा कटारांत लगभग 2017 दोहा कटारांत जाल्ल्या गल्फ नाच बैला नाच स्पर्धांत दुसरें स्थान आपणायलां. थोडीं कोंकणी पदां आनी ल्हान नाटक बरयल्यात. कोंकणी नाटक सभेन आसा केल्ल्या स्पर्धांनी फिरगजीक इनामां जोडून हाडल्यात. कोंकणींतले फामाद कोंकण गोगुळ अमर विल्फी रिमेंबर्स कोंकण कला श्री अमर क्लॉड डिसोजा विल्सन ओलिवेरा हेनरी डिसोजा स्टॅनी डिसोजा आनी V.V. नायटान पदांक नाच कोरियोग्राफिकान कार्याची सोबाय वाडयल्या. दीपक आमी फिरगजगारां फिरगजविगार सहाय्यक याजक तुमकां हार्दिक उल्हास पाठयता आनी सर बरें मागता. एक कलाकार आमचे सगळे आसात. आज आमी तांकां मानकर नातल्यार खंडीत जावन आयच्या कार्याक सभा येवचे ना. ते महान कवी आनी संगीतकार जावन आसात आनी ते जावन आसात आमचे विगार बाब फादर वॉल्टर सोस. फादर तुमी दया करून तुमची बसका स्विकारायची कर विनंती करता. हांचे विशयांत हांवें चड सांगचें उरना. हर एक जिबले कार्याक तांणी पद रचलां कडलां आनी तें तांणी सिंग केलां. आजय ते पद घडोवन सिंग करतले. फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां मान मागयता.
हांगसर सन्मानीत गौरव दिल्ल्या व्यक्तीच्या तर्फेन 2 शब्द उलोवंक हांव मुखार आपयतां. लेस्ली रेगो दायकन तुवें मुखार येवन 2 शब्द उलयचे म्हणून. वेदिरसच्या मानाच्या विगार बापानो, याजक बापानो, कारभारियानो आनी हांगा आसच्या सर कलाकारांनो, काही येता आराय करूं ना, मान आसा म्हणूनय गुर्तू नासलो म्हाका. हांव हांगा एक पद म्हणूंक हा देखून ब्लॉसम म्हणालें ना तुजें नांव आसा म्हणालें घरा देखून कुर्ता शिरकायलो खंय शर्ट घालून कामाच्या ड्रेसार आयलो जाल्यार इल्लें फोटो उराजें हांगा येवन पावाजें जाल्यार विनोद येवन म्हणालो 2 उतरां उपकार बावडीचीं उडोवचीं म्हणून जाय गे देखून तयार आय कांय ना पूण काळजान हांव उपकार बावडतां. बेंदूर फिरगस कित्याक फेमस म्हणून विचारशात जाल्यार बेंदूर फिरगस आदी मोगातावन सुरवातलेल्या त्या काळातावन कलेक नावाडलेली. हांगासर कलाकार जल्मल्यात, बरोवपी जल्मल्यात. वरकावी लुईस मस्करेनस जुडीथ टिचरीचो बापूय देवादीन तो हांगासर जल्मल्लो. कोंकणींतलें व्हडलें नांव. विजय पी सल्डाना हांव बरो सल्डाना तिशिल्लो कुशिल्लो पूण ताजी कला वावर हांगासर. आल्बन मेस्त्री, वालिवास, ऑस्टीन डिसोजा, क्लॉड डिसोजा नांवां लायकना तितलीं आंत. आनी आमी त्याच एका वातावरणांत वेदीचेर सोडून कला सादर करचें एक प्रेरण कॅथलीक एक्शन लिगातावन आमकां मेळिल्लें. कॅथोलीक मनीतचो संघ ह्या दियेसीजींतलो पयलो युवा संघ. आनी जेन्ना बिशप बेझिल आसतना हें नांव बदली जाय, CYM करी जाय म्हणून सांगता आसतना आमी ताका एक विनंती केली, ना सायबानो हें चारित्रीक नांव ह्या फिरगेजेन तावन सुरवात जालें. उपरांत कॅथलीक एक्शन लीग दुसरे कडेन जाल्लें पूण आमी हें नांव उरयचें म्हणलें. आनी ती गौरवाची एक आमची विनंती की त्या मानून घेवन आजून तें नांव आसा. SVP 100 वर्सांचो संभ्रम आतां संभ्रचार आसात आनी पुरवां एक आमचें व्हडलें कार्य आहा. तुमी येजे तातूंत इल्लोसो हांव इल्लो वावर करते आसा. 7 तारखेर एक व्हडलें कार्य आसा अबुधाबीच्या KCOचे पर्ल जुबली ताच्या सांगात SVPच्या सांगाता मेळोवन आमी सगळ्यांचो सांगात काण घेवन कोरडेलांत एक कार्य करते आसा. हांव SVP सुरवात जाल्लेलें प्रथम जावन आमच्याच फिरगेजे जावन उपरांत DSCच्या हेर सगळ्या 2 ते 3 फिरगेजे मदें आमचे फिरगेजे जावन आमचे फिरगज जायत्या संगतींक बुनयाद जाल्ली, हेरांक मेलफंक जाल्ली, प्रेरीत केल्ली. देवापोवण्यान जावं दी, समाजीक कार्यान जावं दी, कलेच्या वावरान जावं दी, राजकीय क्षेत्रान जावं दी, उद्यमाच्या वाठारान जावं दी, हर एकांत पातोर उडोवच्यान ती आमच्या मुखारच आसले जायतकी. देखून बेंदूरचे खंयच्याय ती पाटी नांत देखून पयल्यान पयलें ओ दीस ओ जुबल्यो इतल्या अपुर्बान मोगान आनी मानान हांव चिंता ह्या वर्सा म्हाका ह्या वेदीचेर आमच्या ह्या जगतान पडचें 3रे शॉल. 2 पोटी हाजे पयलें पडलां, आज 1 पोटी पडलां. देखून 3 पोटी मान मेळ्ळा आनी हें सगळें आमच्या ह्या जग बापांच्या प्रेरणाक लागून. कला कितें म्हणलें तें जाणात आनी इतलो बरो अवकाश हांगासर केला. दुसरे कडेन सगळें कार्याक इतलो जण आसता जाल्यार आज कलाकारच इतले जण आसात. ही आमची तांक, ही आमची छाती, ही आमचें देणें, ही आमचें बेसांव. इतलें सांगून हो मान आमकां दिवन हांगासर मलगडे म्हजे इश्ट मोगाचे आसात, सगळे आसात, त्या सर्वांच्या तर्फेन तांच्या काळजान तावन हांव म्हज्या वोंटार तावन उलयतां आनी हात जोडून समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. लेस्ली रेगो आतां मुखलें कार्य हांवें तुमकां सांगलें. आमकां एक मेळिल्लें व्हडलें बेसांव आदल्या मेळांत. आमकां विगार बाब जावन खंडीत मेळ्ळ्यात पूण एक बरे कलाकारी आमकां मेळ्ळ्यात. संगीत, म्युजीक सर्वान ते आसात. आतां ते तांच्या उतरांनी हांगासर उलयतले. बेंदूर कोणपुराक हाजी तोर पावल्यात, सगळे कलाकार जावन भायर येतात आनी ही शाती आमच्या विगार बापाची. त्या देखून विगार बापांनी दायकन तुमी मुखार येवन 2 शब्द उलोवचे. मनात एक बाप अरुण, बाप विवेक, बाप ऑस्मन, विनोद, पार्सेबाई, दीपक आनी आज सन्मानीत जाल्ल्या सर सन्मानितानो आनी हांगासर आसच्या सर्व कलाकारांनो. पयल्या सुवातेर सर्व तुमकां कलाकारांच्या जुबलेवाचें रास रास उल्हास पाठयता. देवाची दराळ बेसांवां मागता.
देवान आमचेर ह्या फिरगजेचेर आनी तुमचेर दराळ देणयांचो आशिर्वाद घाला देखून आज आमी इतल्या व्हडल्या संख्यान आसां बेंदूरचें नांव देश विदेशांत विविध कले मुखांतर परजोळोन आसा देखून देवाक दिनवास पटयता आनी तुमकां अभिनंदन म्हणटा आनी प्रत्येक जावन आज आमी मलगड्या इल्ले सिनियर आनी नवे उदेव नेमच्या थोड्या कलाकारांक हांगासर मान केला सक्कडांक वेदीक हाडूंक जावना देखून कोणें बेजार पावचें न्हय आमी त्या जुबले वेळार आमी आयडेंटिफाय कान सोदून कान त्या व्यक्तींक मान केला आज विविध क्षेत्रांनी कलेन नांव वेल्ल्या थोड्या मलगड्यांक आमी हांगासर मान केला देखून सर्वांक हांव अभिनंदन पटयतां तुमच्या ह्या कलेद्वारी सेवेद्वारी आमची फिरगज आज जिवाळ आसा क्रियाळ आसा तुमी ती देणगी दिल्या देखून तुमचेर देवाचे दराळ बेसावा मागता देव तुमकां आनिकी कृपेन बेसावांनी बरोवन आमच्या फिरगजेन विविध तरांच्या देणयांद्वारे फिरगजेचें नांव आनिकी उंचायेक पावोवन दी म्हणली म्हजी आशा जावन आसा आज आमी सान सिसिलिया गौप्यांची आनी वसंतराव वा केलगड्यांची म्युझिशियनांची पात्रोण जावन आसा तिचें फेस्त आमी आचरण करता आनी खंडी जावन गायन देवान दिल्लें देणें म्युजीक आमकां गायन करूंक कुमो करचें कुमो करता आनी आदार दिता आनी आमच्या फिरगजेन जायतीं जाणां देवान तांकां दिल्लें देणें मौनपणी वा साद्या रितीन कांयच पब्लिसिटी अशें नासतना फिरगजेन हर एका मिसाक म्हणले बरी येवन निस्वार्थी सेवा दितात देवाक हरसूंक ताचें भजन करूंक आमकां सक्कडां बरेंकन मागोवंक कुमो करतात पूण सर्व कांतरिस्तांक आनी म्युझिशियनांक हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाची दराळ बेसावा मागता आनी मुखल्या दिसांनी देव तुमकां हीच सेवा आनी की उर्बेन भक्तीन करूंक फावो करून दी म्हणून म्हजी आशा अखेरेक आयच्या ह्या दिसाक वा उरलेल्या सक्कडांक विनोद आनी पार्सीबाई आनी दिपकाच्या मुखेलपणान जायत्या जाणांनी विविध रितींनी ही सांज हांगासर उबें करूंक वावर केला हांवें केवल अशें करया म्हणचें आनी उपरांत तो पुरा वावर हे मुखेली फिरगजेचे करतात पटले इतले जुबलेव जाले कार्यक्रमां जाली आमचें ह्या जाकांचें फकत मार्गदर्शन उरलो पुरा वावर हे उर्बेस्त क्रियाळ जिवाळ मुखेली करतात देखून आमी भागी जावन आसा कित्याक म्हळ्यार मुखेली म्हणून व्हडपणान काल म्हणटात हात बांदून करयनात आपूण जावन करून हेरांक सांगाता घालना कार्य उबें करची शाती आनी सक्कडी तांची कुटुंबाची वृत्तेची राटावळ आसले मनीस तरी फिरगजेच्या मोगान आपणाक मेळिल्ली ती जबाबदारी भरपूरपैन नाजूकयेन फाटल्या वर्सांनी तुमी पळयलें जाल्यार कितलीं कार्यक्रमां पूण हर एकांती तांचो धन मन वेळ दिवन हांगासर परिपूर्ण रितीन सोबीत रितीन कार्य उबें करता देखून तांकां परत एक फावटी जरान ताळयो पेटोवन अभिनंदन पटया आनी देव बरें करूं म्हणया तांच्या सहकारांनी हें सक्कड जाता तशेंच तांच्या सांगाता तांकां आदार सहकार दिल्ल्या सक्कडांचो उपकार बावडटा सडी कितें सांगूंक आसा आयच्या दिसा खातीर तयार केल्लें गीत आसा आमी सर जावन याजाक हें इतलें बरा करूंक म्हाका प्रेरण हे 4 जाण येजक फाटल्या वर्सांत हांव हें गीत म्हणया आमी धार्मिकाच्या जुबले वतान सुरू केल्लें सक्कडी कार्यक्रम दितना आमी ह्या जाकांनी कांय दिना जाल्यार सक्कडां बेजार जावंक आसा देखून आमी कांयपणी एक दिव्यांग गीत येवंक रचता 4 जाणांनी तांचो पाठिंबो दिलो त्या दिसा जावन हर एका कार्यक्रमाक आमी 4 जाणां हांगासर सांगाता मेळोवन एक पद सदर करता आनी हाका आमचो ह्या जाकांचो भरपूर सहकार आसा एक कुटां म्हणले बरी आमी सांगाता अभ्यास करता आनी हांगासर सदर करता 4 तेगाय जाणां पाद्र्या बांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां हें सॉंग तुमचे मुखार प्रदर्शन करून आयच्या दिसाचे शुभाशय तुमकां पाठोवंक संतोश पावता देव बरें करूं धन्यवाद सुंदर फिरगज आमची बेंदोर
संवसारात धेन्या तालेंताचे व्हड तूं सुंदर फिरगज आमची बेंदोर हर एक शेतां आसात कालाकार परजळटा ते सगळ्या संवसारात दोरच्या गौप्यानो उल्हास उल्हास आमच्या नाटकिस्तानो राष्ट्रा सुल्ला बेंदूरच्या नाचप्यानो हार्दिक उल्लास नारानो शाबाश शाबाश उल्हास तुमकां वाजंत्र्यानो अभिनंदन तुमकां कविनो सलाम आमच्या त्रियात्रिस्तानो होगळाप तुमकां पेंकारानो विस्वयता रंगीन गायन ताळसांद लयता स्वादीक संगीत उल्हासान भरता सोबीत नाच संतोषान बुडयता सुंदर नाटन जनवायेन भरता बरें भरत हांसून रडयता ती यादीत्रीस उपकरण पयस करता पायला नाच उडकाना घालयता बँडा सोंगा तुमच्या गौप्यानो उल्लास उल्लास आमच्या नाटकिस्तानो राष्ट्रा सुल्ला बेंदूरच्या नाचप्यानो हार्दिक उल्लास महन बरयणारानो शाबाश शाबाश उल्हास तुमकां वसंत्र्यानो अभिनंदन तुमकां कविनो सलाम आमच्या त्रियात्रिस्तानो होगळाप तुमकां बेंकारानो Leslie, Devadin, Glory, Josephine, Josie, Jessie, Archie, Goldie, Simon, Deepak, Lloyd, Emmy, Christy, Arun, Shinad, Banu, Mary, Vinci, Anna, Gerald, Milvi, Carmelita, J.V. Clippy, Jyoti, Alvin, Rita, Mavis, Grace, Josh, Soguli, Tara, दाटिंग काढतात मेटान ताळयो पेटा बेंदूरच्या गौप्यानो उल्लास उल्लास आमच्या नाटकिस्तानो राष्ट्रा सुल्ला बेंदूरच्या नाचप्यानो हार्दिक उल्लास महान बरयणारानो शाबाश शाबाश उल्हास तुमकां वसंत्र्यानो अभिनंदन तुमकां कविनो सलाम आमच्या त्रियात्रिस्तानो होगळाप तुमकां बेंकारानो
नाव ताचे विणे देवा बेसावान शातांशाणे तो संगी असल्यार नाकाय उणे अर्गांदोका देवा बापा देयाणी तुझ्या भरल्या आमकां दी तुजी बेसावा विश्वासी रावो हर एक दिसा बेंदूरच्या गावप्यानो उल्हास उल्हास आमच्या नाटकिस्तानो रास रास उल्हास बेंदूरच्या नाचप्यानो हार्दिक उल्हास महान बरयणारानो शाबास शाबास उल्हास तुमकां वसंत्यानो अभिनंदन तुमकां कविनो सलाम आमच्या तियात्रिस्तानो होगळाप तुमकां पेंकारानो. तुमच्यो ताळयो मोगाच्यो न्हू आमच्या विगार बापांक आनी तशेंच आमच्यो सर कजितारांक मोगाच्यो न्हू. हांव एक उपकार बोवडोंक खंडीत जावन आशेतां आनी आमची गवळीक मंडळी 2 वर्सांचे अवधी तांची ह्या फावटी अवधी समपतना हाका वावर केल्लो आमचो उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा खंडीत जावन सगळ्यांकी सांगता काणगो न्हू तांणी तांचो वावर आमच्या फिरगजेन जायतो दिला. त्या देखून सर कलाकारांच्या तर्फेन हांव विनोद डिसोजा दायकन तुमी मुखार येवचें आनी हो मानाचो शॉल तशेंच हो फुलांचो बुक्को तुमी स्विकार करचो. जोरान ताळयो मोगाच्यो न्हू आमच्या विनोद डिसोजा. देव बरें करूं. दीस ते आदले बेंदोर फिरगजीच्या वाठारांतले दीस ते आदले बेंदोर फिरगजीच्या वाठारांतले म्हयन्याक एक पुटीपुणी नाटक संगीत म्हणून सांगता मेळचे. सांजेच्या 6 वरांच्या कार्याक 5 वरार येवन बसची सबाय कोकणा नाटक संगीत आनी नाच जावन पाटयेची दादोसकाय कार्य जावन दाजोशी जावन टॉर्च घेवन पाटी घरा पावची आमसोराय घरा पावलेंच परत्यान हो दीस केदळा वेतळो म्हणली राखची आतुराय. हेच दीस आदले बेंदोर फिरगजीच्या वाठारांतले वय मोगाच्यो न्हू. हेच दीस जावन आशिल्ले बेंदोर फिरगजीचे कसलेंच संस्कृतीक कार्याक कितेंच उणें पडनातिल्लें आतां जावनूच आसा आनी ताजो वळत वळोन आसा. आतां मोगाचें न्हू आमचेंच फिरगजीचें बँड हांगासर आयते आसा तांची परफॉर्मन्स दिवंक.
आमच्या बँडाक तुमचो ताळयांचो आवाज मोगाचे न्हू. आमची धाकटुली भुरगीं सदांय हांगासर तांचे अभ्यास करतात आनी दीस येता येताना तांचे परफॉर्मन्स आनी की बरें बरें जावनूच आसा आयकूंक आनी की खुशी जाता. मोगाचे न्हू. आतां मुखलें पद गावूंक हांगासर मुखार येता शिनेल. दायकन शिनेल तुवें मुखार येवचें. थँक्यू शिनेल. खंडी जावन शिलेनान ताचें बरें प्रदर्शन दिलां. आनी मुखलें सॉंग एंटी ड्रग हाजे विशयांत पदां मुखार आमच्या मुखार आयल्यात. लुईस वाज एक मलगडे कलाकार मात्र न्ही, आजुनूय ते जायत्या कॉम्पिटिशनांनी विजेत जावनूच फाटी येतात. त्या देखून लुईस वाज हांचें मुखलें गायन एंटी ड्रग. पावल्या मोगाळ भावा भयणी, आज थोड्या युवजणांची जिणी. वस्तेघरांनी कॉलेज दफ्तरांनी पळोवंक वाचूंक मेळटा माध्यमांनी.
थंयसर पावल्या मोगाळ भावा भयणी आज थोड्या युवजणांची जिणी बसते घरांनी कॉलेज दफ्तरांनी पळोवंक वाचूंक मेळटा माध्यमांनी जायतीं युवजणां वाट चुकोवन गेल्या वायट सवयांची तीं गुलाम जाल्या मोबायल इंटरनेटांनी अश्लील पळोवन गुप्ती मादक सेवन करूंक लागल्या आपलें आंजाळ जीवन होगडावंक लागल्या आसता एक पोटी रुसाच्या चिन्नान हाडटा ह्या सायन वेळार थोडे बोलपे राखतात तांच्या जाळांक भुरगीं सांपडून पडटात तरण्यो मोती भोव कावतूक आसता एक पोटी रुसाच्या चिन्नान हाडटा ह्या सायन वेळार थोडे बोलपे राखतात तांच्या जाळांक भुरगीं सांपडून पडतात एक पोटीन घेतलोलें सवयेर पडता परत परत सेवच्या मोंडल्या लेता सेवलेलें आमाला कासार उबोयता तकलेंतलें देंवतच धरणीक शेवटायता मादक व्यसनाक तुमकां बली करता जागृत जावया भुरग्यांचेर आमच्या निगा दवरया एकामेका परिगत समजून घेवया दुरसोनी नाका मोगान तांकां लागीं हाडया वडिलांनो आमी जागृत जावया भुरग्यांचेर आमच्या निगा दवरया एकामेका परिगत समजून घेवया दुरसोनी नाका मोगान तांकां लागीं हाडया फुलोवन येवचें भुरग्यांनो यौवन तुमचें परमळोवन दी मुखार वर्सां जायतें वायट चालींक लागून नाका तें पीस उडचें देवान दिलें आवक नाका मोटवें करचें नितळ निर्मळ निस्तळ जिवीत सारचें नितळ निर्मळ निस्तळ जिवीत सारचें थँक्यू देव बरें करूं लुईस वास भोव बऱ्या रितीन तुमी हें पद घडलां आनी हांगासर गायलां मोगोचें न्हू आतां मुखलें ग्रुप सिंगींग आमचें भुरग्यांचें कॉयर सदांच तांचें कॉयर आमी आयकता आज तांणी आयच्या ह्या कार्याक तांची तयारी केल्या तें आयकून भुरग्यांनी मुखार येवचें
मोगाचे न्हू आमच्या भुरग्यांच्या कोयराक तुमच्यो ताळयो आनी की भुरगीं आमची खंडी जावन मुखार येतलींच मोगाचे न्हू आतां मुखलें परफॉर्मन्स दिवंक आमचो एक मलगडो कलाकार नवान बारी नांवाड दिगते आनी ते जावन आसात आमचेच तांकां नांवान आपयतात एड्डी सिकेर म्हणून आमकां हांसोंक एड्डी सिकेर तुमी दायकन मुखार येवचें. देव बरें करूं. लॉय हांसोंक येता म्हूण सांगून पयल्यान तितलेशे कश्टार घाले. समेस्तांक देव बरी सांज दिवं. हांव सांगिल्लें स्टँड अप कॉमेडी करता म्हणून 50 वर्सां जालीं. 50 वर्सां आदीं 1976 25व्या विल्फी नायटाक एक 10 मिनटां बर हांवें जोक सांगिल्ले. त्या दाळा हें पुरा स्टँड अप आनी तशें पुरा कांय नासलें. जोक सांगचे जोक म्हणून 50 वर्सां जालीं. त्या दाळाय भियेलां आतांय भियेता पूण कांय तरी एक 5 मिनटां 6 मिनटांक तुमकां जाता जाल्यार हांसोंक पळयता. हांव आतां काल खंय तान सुरू करचें गी म्हूण चिंतून आसतना काल पॅट्सी बायगर गेलो. ती म्हजो बेंदूरचो ताळो कामांत मस्त म्हाका हेल्प करता. प्रूफ रिडींग खंयचें आसा खंयचें ना सांगूं. तांगेर येताना मात्र एक कश्ट ते 2 पेटे आहात ते मात कळटा. ते सकयल तावन वयर पळयतना तांकां कळटा. एडी येता दसूंक आमच्या येजमानीक वता. आतां कशें समजोवचें. त्या एका पेट्याचें नांव टॅको खंय. ताका इल्लोसो हांव म्हळ्यार जाता पूण आनीक आसा ताका बिलकूल हांव पसंद ना. आतां हे पेट्यांक पुरा इंग्लीश नांवां दिवची. ब्रावनी आनी कितें हें टॅको हें ब्रावनी जॅकी कोंकणी नांवां फोकी जोकी ती कांय दिनात. एनिवे कोंकणी हांव धाकटो आसतना आतां आमकां कशें प्राय जाल्ल्यांक एकच काम 1915 तशें जाल्लें 1916 तशें जाल्लें आनी कितें म्हाकाय तशेंच तितू संवय म्हळ्यार प्राय जाल्या. म्हणटना हांव धाकटो आसतना इस्कॉलाक वेताना आमगेर एक पेटो आसलो टोगू कळ्ळें ना टोगू म्हणून. पेटो काट पेटो बांदून घालनातले पूण एक बरें म्हाका कोणेय मारूंक साध्य ना. म्हाका मारत कोण नातले. म्हजी माय मारनातली बाबी पूण आपरूप बावत कशें एक 4 मार दितालो. पूण तें पेटो ना जाल्यार मात म्हाका मार पडटाले. पेटो आसल्यार म्हाका मारना. देखून हांवें पेट्याक लागींच दोन बसचें. हांव चिंततालो ह्या पेट्याक एक दीस म्हाका इस्कॉलाक व्हरचें. इस्कॉलाक कित्याक हांव बरो भुरगो आतांचे बरेंच त्या दाळा आणकी बरो आसलो भुरगो पूण मेस्त्रींचे मार मात्र म्हाका एक लेखान सवा एक 15 दिसांक एक पोटी 4 मार मेस्त्रींचे पडटाले. मागीर आमचो फरायज पाद्र्या पावलो हें हेडमास्टर ताचे मार म्हळ्यार रोताचे मार. अशें करून हात अशें धर रोत अशें उब रावन मात हाताक पडोवन ताच्या लोबाक लागताले रोत. आतांच्या भुरग्यांक हें सरकय गोत्ता न्ही गे. आतांच्या भुरग्यांक मार म्हणूनच गोत्तुनात. मागीर एकलो मेस्त्री आलो. ती कशें मोठवो म्हणचे न्ही इल्लोसो मोठवो. ताका रागी चड. घरा कांय बायलांनी कांय केलें जाल्यार राग तो भुरग्यांचेर काडटालो. ताणें मारचें म्हळ्यार त्या दाळा आमी पॅण्टां आनी पुरा नातलीं मोटवीं इजारां ती कशें दाट काकी. हांव येलो सीएस येतालो थंय त्या मेस्त्रीन मारचें म्हळ्यार कशें इजार वयर करून त्या रुलरान मारचें. आतां हांवें त्या मेस्त्रीचें नांव चिंतना म्हजी गांड उलपाता तितले मार पडल्यात. आतां हे मनजातीचें तशें म्हणटाना गायकी थोडे जाणां नांव दवरतात. म्हजो एकलो बाप्पू आलो थंय पयस हांगा म्हाका हय कुळशेकर रावतालो. त्या दाळा पुरो घरांनी पुरो गायो आनी पुरो आसताल्यो. एक दीस त्या दाळा आमकां भुरग्यांक एक बरें आसलें. आज रजा आयली म्हणटाना इल्लेशे दीस आमगेर इल्ले दीस आकयगर आनी थोडे दीस मामागर अशें म्हणून रजेन ते सुमार दीस आमचे थंयच वेताले न्ही. आतां गोत्तू ना म्हाका. पूण हांव एक दीस बाप्पूगर गेल्लो. सकाळीं उठताना बाप्पू बारीशेल्यान उलयता. लिल्ली कांय करताय तूं लिल्ली तशें करनाका पियेने हांवें म्हणलें ह्या म्हज्या म्हाताऱ्या बाप्पू कालें सुरू जालां. पळयतना तो ताचे गाय कडेन उलयतालो. तशें आतां गाय म्हणटाना एक उडास आयलो.
एक कशें काय म्हणटा तें घाटार एक घर आसलें त्या घरा एक गाय आसली लिल्ली म्हणून त्या घरचो येजमान बात्तू ताची बायल किट्टी हो बात्तू एक दीस घरा पावतना बायल खंय गेल्लो तूं आका म्हळ्यार इल्लेशें पयलें 60 घालून येवची सवय वो पावतना काळोख जाला थंय घरां पुरो पयस पयस आयलो तूं खंय गेल्लो तूं आमची लिल्ली दिसना लिल्ली म्हळ्यार गाय ओन्नी दिसना गे येतली अबा येतली फाल्यां येतली नाल्यार राती खंय म्हण येत ना 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 तुवें त्या लिल्लीक सोदून हाडी जायत ना जाल्यार फाल्यां तुका चाय ना वय गे वसत येत गे जायत म्हणून भायर सरलो काळोख जाला इल्लीशी एक कलेमडी पेटोवन सदांची वाटणे गेलो 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 लिल्ली दिसना व्हडल्यान लिल्ली गाय दिसना अकरा एका कडेन पावलो थंय तान वाट चुकल्या हाका आतां हे देवा म्हणजे कालें जालें आतां ह्या रानांत खंय मोदें शिरकालो आतां खंयच्यान वेचें कशें घरा वेचें घरी कळना तितल्यान खंय एक वाघ भोव मारल्या बरी जालें आनी आतां आणकी भियेलो वो जाली गत आतां ह्या लिल्लीक सोदून फाल्यां चाय ना म्हणून आतां म्हज्या बायलेक फाल्यां तसो घोव ना गे म्हणून वाघ केलो जाल्यार म्हणून कालें करचें म्हणटाना एका कडेन ताका एक धाकटोसो एक दिवो दिसलो एक लायट हब्बा कोण तरी आसा म्हूण कशेंय त्या कुशीन येताना धाकटेशें एक सोबीत घर ते घराक वचून बागेल तापडलें एक लायलो भायर कळ्ळें न्हय सायबा म्हजी लिल्ली बाय ते न्हय आमची गाय भायर पडली तिका सोदून सोदून हांव घेतो पूण खंय गेल्यार म्हाका आतां ती गाय दिसना आनी कश्ट म्हळ्यार म्हाका घराक वचूंक वाटी कळना देखून एक रात तुमच्या ह्या घरांत रावी ना 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 आमच्या घरा रावोंक जायना न्हय एक ना अरे हें घर म्हळ्यार हें अप्रूप हांगा तरी कोणी तरी जोडी येतात काजार जाल्ली नवीनच हांव तांकां रांदून वाडूंक पडलेर हांगा एकच रूम आसचें आनी एक कूज न्हू किचन आनी तातूंत हांव रावतां त्या कुडांत ती काजार जाल्लीं रावतात देखून हो म्हणालो व्हडणी तुज्या सांगता हांव कुजनान तरी ना 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 म्हाका कोणाय ओटूक तशें परत न्हिदून संवय ना तशें जाल्यार तुवें कशेंय पांय धरता गाय कालें धरता तूं म्हाका एक आखरेक त्या मनशाक पुरो जालें म्हळो आरे एक हांगा एक धाकटेशें स्टोर रूम आसा तूं आतां तूं वचून त्या स्टोर रुमान न्हिदे आतां तीं घोव बायलां आत्तां येतात आत्तां नवीन काजार जाल्लीं ती येवच्या भितर तुवें न्हिदाचें उगोच सायबा म्हणून बारीक कुशेन त्या स्टोर रुमान न्हिदोंक गेलो आतां न्हीद पडना देखून लो बेडरूम कशें आसा पडया म्हणून बेडरुमाक वचून गेलो बरें आं बेडरुमान भितर वचून पळयताना हाच्या ती घोव बायलां न्हवरो आनी व्हंकाल घेवन भितर येतकी हाका कितें करचें म्हणून कळना वो सीदा कटल्या पंदा वचून न्हिदलो आतां नवीन काजार जाल्ली आयली बरी करून आयली वस्त बदलिले न्हिदली आतां न्हवरो इल्लोसो म्हजे बरी कवी ताका कविता तो म्हणटा आतां दुसरें तो म्हणटा आरे बा तुजे केंस आहात पळय तातूंत हात सरयतना कशें कशें कितें कितें जाता आनी म्हणटा आरे बा तुजी पाट अशी तुजे गाल तामशे साबया म्हूण जाता आनी कितें आनी हाची कविता रावना वो सकयल न्हिदलो चिंता हाची केदाळ कविता रावता वो न्हिदता मागीर हाची कविता मुखार सरतना आखरेक तो दोळ्यांचेर पावलो तो म्हणालो आरे बा तुजे दोळे आरे बा तुजे दोळे निळशे निळशे गुंड तुज्या दोळ्यांनी म्हाका सगळो संवसार दिसता कटल्या पोंदात व्हडली बोबाय केली म्हजी गाय मुणी दिसता गी म्हणून देव बरें करूं देव बरें करूं देव बरें करूं एडीसी केर तुमकां देव बरें करूं मोगोचें न्हू आतां मुकलें पद हांगासर गावंक आसा EN D'Souza EN D'Souza कंडी जावन ये EN D'Souzaची वळख हो परच्या दायजी वर्ल्ड हातूंत जिगी बिगी थारा हाजो फायनलिस्ट जावन हो पावल्लो जायतें बरें करून ताचें परफॉर्मन्स ताणें दिल्लें कंडी जावन मुकल्या ताच्या जिवनांत ताका जी कंडीत आसतली पूण परच्या कार्यांत ताणें ह्या कॉम्पिटिशनांत बरें ताचें प्रदर्शन दिलां आतां तुमचे मुखार EN D'Souza
देवान आमका दिसाक एका दिल्यांचे विसमोरा सूर्योदयता सूर्यास्तमता सोडून बारा वरा संद्रे में एकलो खुपांत करता आराम सुंदर तारा या सवीस मोरानी मुंचा बोलात हजारी कारबारा दिसा के कारबारा राती के कारबारा दौलतेच्या समाज तुमच्या जियंक दरबारान वेळना वेळना कोणाकी वेळना सुख दुख लोंक गज्जिक पावोंक गडियेचे पुरसोत ना वेळना वेळना कोणाकी वेळना राठावलीनी बुडला संसार कोणाकी परवाना रे बाबा 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 busy 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 आधी मळगाड्यांच्या काळात हर काम त्या वेळार कर्ण मुनीस कितलो असलो सुशेगात आज कोणाला गे तू विसर ताची जाप आसा तयार हांव बिझी 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 म्हूण सांगतलो दरबार हो पैशांचो संसार ह्या वेळाक ताला छान ते मेल्ले पोडे उठून रावता पयशे पळयल्यार हो पैशांचो संसार ह्या वेळाक ताला छान ते मेल्ले पोडे उठून रावता पयशे पळयल्यार देवान आमकां दिसाक एका दिल्यांत सवीस वरां सूर्योदयता सूर्यास्तमता सोडून बारा वरां संद्रे में एकलो खुपांत खेळटा आराम सुंदर तारा त्या सवीस वरांनी मुनशा बोडात हजारी कारबारा दिसा के कारबारा राती के कारबारा दौलतेच्या समाज तुमच्या जियंक दरबारान वेळना वेळना कोणाकी वेळना सुख दुख लोंक गज्जिक पावोंक गडियेचे पुरसोत ना वेळना वेळना कोणाकी वेळना राठावलीनी बुडला संसार कोणाकी परवाना रे बाबा 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 busy 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 आज मुनीस कितलो धांवता आपूण हुशार म्हणून भोंवता पूण वेळा मुखार करोस सलवंता त्या भुरग्यांक शिकयता ओड शिकपा बोजेन दिता तांकां बिजी 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 दवरता टीव्ही पिक्चरां चोयता आनी जायती मजा भोगता पूण मोरच्या वेळार
जाल आमका दिसाक एका दिल्यांचं विसवोरा सूर्योदयता सूर्यास्तमता सोडून 12 वरा संद्रेम एकलो कुपांत खेळता आराम सुंदर परा या सवीस वरांनी मुनशा बोनात हजारी कारबारा दिसाकी कारबारा राती के कारबारा दौलतेच्या समाज तुमच्या जियक दरबारान वेळना वेळना कोणाकी वेळना सुख दुख लोक गरजेक पावोंक घडयेची पुरसत ना वेळना वेळना कोणाकी वेळना राजावलीनी बुडला संसार कोणाकी परवाना बिझी बिझी थँक्यू देव बरें करूं मोगच न्हू येन कंडी जावन तुका सोर बरें मागता थँक्यू मोगचें न्हू आतां एक धाकटें परत तुमकां हांसोंक आमचें प्रयत्न आनी हांगासर आतां हांसोंक येवचो आमचो मालगोडो कलाकार क्लॉड पायस ह्या फिरगो दिसो जायतीं वर्सां परगांवांत काम करून ते परत हांगासर आतां फाटीं आयल्यात आनी आतां हांव आनी क्लॉड पायस तुमकां एक धाकटें हांसोंक प्रयत्न नमस्कार दयाकर नायका आमी हो एक नाटकुलो फकत हास्या खातीर मात्र बरयला आनी विनोदा खातीर बरयला विमर्शकांक केदाळय अवकाश आसा तर स्वागत पूण हो नाटकुलो कोणायकी बोट दुखोवन जावं दी या दुखोवंक जावं दी आमी बरो ना देव बरें करूं देव बरी सांज दिवं मोगाचें न्हू आयची सांज जावन आसा pataaki.com ह्या pataaki.comaचो धवो एपिसोड कोंकणी उरया आनी कोंकणी उलया ह्या कार्यक्रमाचो धवो एपिसोड आनी आयच्या कार्यक्रमाक आज हांगासर आयल्यात आमचेत मंत्री फाटल्या 5 वर्सांनी ते जिखून आपली सेवा लोकां खातीर दिवन मुखली 5 वर्सां परतून जिखाचे म्हणल्या एका आशेन ते हांगासर आतां संदर्शनाक आयते जाल्यात हांगासर येवन ते पळयल्यात त्या देखून बेडानादा सोवें मंत्री साहेब MLA सोज तांकां आमी स्वागत करचो बेडा सोवें मंत्री साहेबाक बरो येवकार या देव बरें करूं मंत्री साहेबाक आमी स्वागत म्हणटा pataaki.comaच्या तर्फेन आनी तुमकां तुमच्या मुखल्या चुनावणाच्या प्रचाराक तशेंच तुमी जिखोन येजे म्हूण pataaki.com आमी तुमकां सोर बरें मागता देव बरें करूं pataaki.com तुमी बारीस लोकां मोगाळ जाल्यात आनी मुखारी तुमचें नांव ह्या पटाकी द्वारे घरनळ जावं दी म्हणून आमची अपेक्षा आमी ह्या चुनावण्यांत जिखाचे म्हणली आमची आशा सभार बसवणी दिल्यात लोकांक आमची गॅरंटी तुमच्या मुखार दया करून तुमचो वोट आमकां दिया आमकां जिखया आतां तुमची सवालां ह्या pataaki.com द्वारे म्हजे मुखार आमचे मुखार सांगतना म्हजो जवाबी रेडी आसात तयार आसात खंडीत दया करून सवालां खंडीत जवाबी म्हजी खंडीत सर तुमचे कडेन आमचे पयले सवाल हर एक चुनावणा वेळार चुनावण येतना मात्र आमकां आमचे राजकीय मुखेली दिसतात चुनावण जावन विन्न जाल्ल्यांत मागीर आमकां 5 वर्सां दिसनात ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात हे म्हजे सवाल न्ही लोकांचे सवाल म्हजे समजालें म्हाका समजालें तुजे सवाल आमी वोट मेळ्ळ्या उपरांत हांगा आसना बेंगलुरूच आसता कित्याक आमची कार्यक्रमां सर्व आसतात आमी आसचे तुमचे प्रतिनिधी जावन त्या एसेंब्लींत आमी आसा
तशें जाल्यार आमच्यो तस्विऱ्यो मात तुमकां कळटात कितेंय तुमकां गरजेचें आसा ईमेल करा या आमकां डायरेक्ट फोन मारा आधुनिकीकरण संवसारांत तुमकां उलोवंक सवलती आसा जवाबी तुमच्यो सवाल आसल्यार जवाबी हांव दितां दया करून ईमेल करा. नाही सर तुम्ही म्हणचे तर तुम्ही विन्न जावन हांगा मेळना जाल्यार तुमची कट आवट आनी पोस्टर पळोवन आमी चिंताचे तुम्ही आमच्या सवय आसात म्हणून. होय होय दया करून वेगळी सवालां घाल म्हाका सवार कार्यक्रम आसात हांव आतां म्हाका सवाल विचारूंक सोडा सर. वेगळी खंडीत जावन आतां मुखले सवाल. आमच्या समाजेंत आतांय मूल हक्कां म्हणटात मूलभूत सौकर्य म्हणटा आमी हातूंतून वंचीत जाल्लो लोक जायतो आसा. ह्या विशयान तुमची कितें आलोचन? अरे समाजे खातीर आमी कितें करता म्हणलें तुजे सवाल. पयलें समाजे खातीर आमी सगळ्यांच्या घरांनी पायपलायन घालतले. हांव पायपलायन सगळ्यांच्या घरांनी पायपलायन. सर काल पायपलायन गेल्यार पावता गी तातूंत उदक येनाका गी. अळे उदक विचारलें कितें उदक कितें आमी मळबार सोडोवन मोडां फुटोवन उदक सकयल देंवयचें म्हणटाय की आमी फकत पायपलायन मात दिवची उदक दिवचें देवान. तर पायपलायन तुमची उदक देवान दिवचें ही तुमचो बरो असो. बरें पायपलायन मात्र आमची जायत. मुखले सवाल आमची भुरगीं आमचें भविश्य म्हणटात तातूंत चेडवां भुरगीं जायत्या संगतींनी आजकाल ती मुखार आसात पूण तांकां प्रोत्साहन मेळना ह्या विशयान तुमचें? आळे आमच्या चेडवां भुरग्यांक सगळ्यांक एक इस्कॉलाक येताना धर्मार्थ सायकल वेताना सायकल पटी येताना सायकल धर्मार्थ चेडवांक सायकल दिवच्या बदलाक ते इलेक्ट्रीक स्कुटरां पुरो आतां बरो उण्याक मेळटा. तुमकां इलेक्ट्रीक स्कुटर दिवेत न्ही सर? सायकल दिता म्हणटना इलेक्ट्रीक स्कुटर दी म्हणटाय आनी इल्ल्या वेळार म्हणटालो त्या स्कुटराक चार्ज करूंक इलेक्ट्रिसिटी दी आनी पेट्रोल घाल म्हणून आमी बसयला फकत सायकल मात्र. तर तुमची बसवणे प्रमाणे सायकल तुमचें वचून पेडल मारनेचें आमी तें तुमचें जावन दिया. पेडल मारा आनी कितेंय करा लोटून व्हरा सायकल मात्र आमचें. सायकल मात्र तुमचें. आतां मुखलें सवाल स्त्रियांक तुमी कितें बसयतात हें गरजेचें. वोट मेळाचें जाल्यार स्त्री आतां मात्र तुमकां. आमी स्त्रियांक एक व्हडलें येवजण तयार केला सगळ्यांकी धर्मार्थ एक साडी. सगळ्यांकी धर्मार्थ साडी. सर तुमी काली साडी दिल्यार भोवता गी ताजे वटे गागरो म्हणी दिनाका. अळे आतां साडी दितना गागरो दी म्हणून गागरो दिल्यार मागीर ब्लावज दी म्हणून कसाय ब्लावज दी म्हणल्यार मागीर कितें विचारल्यार आमी दिना. आमी दिवचे फकत साडी मात. तर तुमच्या लेकार साडी मात्र उरलें पुरा तांचें जावन दी. तर आतां मुखलें सवाल हें गरजेचें हातूंत तुमी आसचें कोंकणी समाजे खातीर आनी भाशे खातीर तुमचें आलोचन कितें सर? कोंकणी समाजे खातीर आनी भाशे खातीर बारीस व्हडलें प्रोग्राम हाडला. कितें तें? पयलें तें जावन आसा गूगल मॅप्स आनी विंडोज हे सगळे कोंकणींत आसतले. विंडोज जनेलां मावस उंदीर आनी एक्झीट भायर एंटर भितर उंदीर जमतना जनेलां उक्ते जाता दिली. हे बरें आहा तुमचे जनेलांची तरबेती सगळ्यांक. सर तुमी अशें नांवां बदलूंक गेल्यार जाता गे. आतां तुमी खंयची पुरां नांवां बदलूनच्यान दिवं? अळे आमी रस्त्याची नांवां भुरग्यांची नांवां शहरांची नांवां सगळीं कोंकणींत. रावा सर हांव तुमकां एक सवाल विचारतां. आतां थोडीं नांवां सांगता तुमी कोंकणींत कशें घालतात म्हणून म्हाका सांगा. आतां चिंत्या गॉडफ्री गॉड देव धर्मार्थ. गॉडविन देव डिक्लो मायकल जॅक्सन मिक्की जॅकोसो पूत इजाची बेलगांट जॉर्ज बुश. कितेंय तूं कोंकणींत विचार आनी इंग्लिशांत विचार आमची जवाब कोंकणींत आसचे. सर आतां तुमी म्हळें जाग्यांचें नांवां चेंज करतात. आतां निर्मार्गाक खंयचो नांव दितात? निर्मार्गा उदकाचो रस्तो उपिनांगडी मिठाची आंगड कुकटावन
बोटल्याराचो गांव, नांदीगुड्डा, बैलाचो गांव, बाबूगुड्डा, बाबाचो गोडो, शेक कुद्रेमुख, गोड्याचें तोंड, हे जायत की सर सगळे कोंगड्यांत. आता तुम्ही थोडे वर्ड्स म्हळे आता चिंत्या बी इन टच, बी इन टच आपण रावया. स्क्रॅच अँड विन, स्क्रॅच अँड विन, गस्ती आणि जीख, स्टॉप बुलशिटींग, शाण घालचे रावय. तेंत सर हांवें सांगूंक आसलो आमी मुखल्या सवालाक या सर हांगासर रावया, नाजाल्यार आमची कोंकणी उरयचें म्हूण आमचें प्रयत्न सगळे आमचे कोंकणींत आसतले. जावन दी. आतां मुखलें सवाल हे सवाल जावन आसा प्रायवंतांच्या विशयान. प्रायवंतांक तुमी कितें आलोचन केल्या? प्रायवंतांक आमी 3 व्हडलीं प्लॅनां केल्यात. कळ्ळी ती? एक पयलें जावन आसा तांकां kumsar.com बसगातेंत कुमसार. सर हे तुमी धर्मिकाचें म्हणटा हे तांकां इगर्जीक अळे तुवें जनेलां उक्ते करतना मुखार kumsar.com, kumsar.com उक्ते जातना पदकांची पट्टी दमतना पताक विसतना प्राजिताची पट्टी, प्राजीत जाल्लेंच आपसोल सांगू आनी आपसोल समजातेस पतकां पुसकू. सर उंदीर दोरसो जनाला उक्ती करची, हांगा वनाला उक्ते केले तर पतकां आयली टापा दामची थंय तांकां बोक्साणें. हें प्रायवतांक तुमचें योजन. हे आमचें मुखलें महान योजन. हें कोंकणींत जाल्या उपरांत विंडोज जनालां जायची ताच्या उपरांत उक्ते जातात. वय 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 आनी एक योजन. आनी एक आमी चिंतलां ह्या प्रायवंतांक सगळ्यांक एक मांद्री न्हिदोंक सुशेगाद न्हिदोंक घरा. सर मांद्री दिल्यार भावता गी मांद्री ओट्टू एक ओल म्हणी दिना का गी. अळे मांद्री ओट्टू ओल दी म्हणटाय मागीर उशे दी म्हणटाय मागीर म्हाका न्हीद पडना मोबायल दी म्हणून कसाय. आमी आमच्या बजेटीर फकत मांद्री मात्र खंडीत मु सर. सर तुमकां इल्ली थान लागल्या की म्हणून इल्लें उदक पियेया तुमी. जरा देव बरें करूं. तुमी इल्लें उदक पियेया. मुखलें सवाल कश्टांचे देखून उदक पियोन तूं तुमी जाप दिचें पडटा. तुमचें उदक बरें गोड आसा. जावन दिया सर. आतां मुखलें सवाल तुमी 3 योजना म्हणली एक आनी उरलें न्ही खंयचें तें? आनी एक योजन म्हळ्यार धोवे कॅस आसल्यांक सगळे काळे करूंक, तरणाटे जावचे दुकानांनी काळें करूंक पावडर 50% डिस्कावंट. सर आमची प्रायवंतां तरणाटी तुमच्या पावडरान सगळ्या प्रायवंतांक केस काळेच आसतले. खंडीत धोवे म्हणले आसचे नात. जायता बा. तर आतां मुखलें हांवें कश्टांचें सवाल म्हळें. आयसो दिशी तांचो कलाकार बहुच कश्टान आसात. जायते कलाकार तांच्या जिवनांत तांचे दीस काडोवंक कश्टांनी आसात. जायती सेवा केल्या कोंकणीची. वय ह्या विशयान तुमी कितें चिंतलां? कलाकारांक आमी 4 प्लॅनिंग केलां. व्हडलें प्लॅनिंग. कालें तें एक पयलें जावन सन्मान माथ्यार मुंडास, गळ्यांत जेलो, खांद्यार शॉल, हातांत ऍपलां, केळीं आनी दाखो. हे सन्मानाचें कार्य. आनी मुखार 50 जाणांच्या सांगातांनी हे सन्मानाचें कार्य 1000 लाखांतल्यान लोकांक सभेर आमी सन्मान करतले. दुसरें जावन आसा तुवें आतां खंयचे सवाल विचारले म्हजे लागीं? कलाकारांचे म्हळें. कलाकारांचे. दुसरें कलाकारांक बँकांत अकावंट. बँकांत दिल्यार पावता गी सर. तातूंत कांय म्हण येना का गी? बँकांत अकावंट आसल्या कुडले तांकां आमी कला लक्ष्मी दितले. कला लक्ष्मी कितले येतात? म्हयन्यांत 2,000 तांच्या अकावंटार. 2,000 तांच्या अकावंटान. कला लक्ष्मी. मुखार आनी एक योजन. आनी तिसरें योजन जावन आसा कलाकारांक डॉक्टरेट प्रशस्ती. वय चड उत्तीम कलाकारांक कोंकणींत एक
साधन केल्ल्या खातीर तांकां डॉक्टरेट प्रशस्ती दितले हांव. तर कोण प्रशस्ती मेळ्ळी आतां तर आनी मुखार डॉक्टर विन्सी कोरेया, डॉक्टर आर्ची बाल्ड, डॉक्टर रिटा, सगळी डॉक्टर जाली. तर सगळी डॉक्टरच आसतली. आमच्या कोंकणीन डॉक्टरांक कितेंच उणें ना. आज पर्यंत कोंकणींत डॉक्टरच नात. आतां हे कलाकारांक जालें. आतां आमच्या तरणाट्या विशयान तुमी कांय उलोवना. तरणाट्यांक आमी बारीश खुशी दवरतले हांव. बोंदेल मैदानार कोंकणी फिएस्ता. कोंकणी फिएस्ता. बँड, म्युजीक, खंतारा, रॉक बँड आनी कोनशांत एक ल्हानशें गार्डन. तें नाका हें मात्र .com घालूंक वचनाका. सगळ्या युवा जाणांक जॉली, एकदम जॉली. आनी आखरेक बैला, कोंकणी बैला. आतां तुमचे वट्ट वावर करतात इतले जण, तुमच्या फाटल्यान येतात, खंय येता नाही, तुमच्या खातीर तुमचे प्रचार करतात. हांकां तुमी कालें चिंतलां? हांकां आमी काळो पेटो. काळो पेटो? कितले पेटे जाय पडा सर? हे स्कॉच, ब्लॅक डॉग. काळो पेटो, ब्लॅक डॉग. जर तर तांकां नाका जाल्यार व्हायट हॉर्स, धवो घोडो. तोय नाका जाल्यार जॉनी चलतलो. जॉनी वॉकर. हे पुरो कोंकणींत सांगतना सगळ्यांक दोशी आनी आमकां दया करून तांचो वोट मागा. जालें सर. तुमी सगळ्यांक तुमचें आश्वासन दिलें. आतां तुजी सवालां मूक जालीं गी? म्हजी ना सर, मूक जालीं. ओके. हांव आतां सबार कार्यक्रमाक म्हाका वचूंक आसा. पयलें कार्यक्रम 7 वरार फोंडाक पातोर घालूंक. दुसरें जावन आसा कार्यक्रम 7:30 वरार. तें जावन आसा वाघाचो वेस, तें उद्घाटन. उपरांत आसा विगारा सांगाता 8 वरार जेवण. उपरांत 8:30 वरार बिस्वा सांगाता मिटींग कुमसारा विशयान. आनी हें सगळें सोंपताच हांव 10 वरार सीधा बेंगलोर फ्लायटार. जाय सर. तुमच्या ह्या संदर्शनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या ह्या पुगोट्यो .com आनी की मुखार बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मोगाच्यान आमचे एक धाकटें प्रयत्न चुनावणाच्या विशयांत. हर एक फुटी चुनावण येताना आमी चुनावणाचे आमचे मूल हक्क चुनावाक हेचे आमचो वोट घालचो. ना तर आमकां केवळ फटाके .com मात्र आयकूंक मेळटलें आनी फटाक्यो मात्र आयकूंक मेळटले. आतां मुखलें हांगासर पद घेवन येतात आमचे कोंकणी पॅरिश कॉयर दायकन. तांणी मुखार येवचें, तांचें पद घेवन. शेतांतली ल्हान दारां, मोगान बुडोवन तुमची काळजां दारां, वळयता संगीत लारां. आमी कोंकणी कलाकारां, कोंकणी शेतांतली ल्हान दारां, मोगान बुडोवन तुमची काळजां दारां, वळयता संगीत लारां. कोंकणी आमची माय भास वारे वा, गाजयता गांवर गांव वारे वा, स्वाद ताचो साका तुमी वारे वा. जियो कोंकणी विवा विवा, कोंकणी आमची माय भास वारे वा, गाजयता गांवर गांव वारे वा, स्वाद ताचो साका तुमी वारे वा. जियो कोंकणी विवा विवा. कोंकणकारा, संगीताची मोकळणारा, कोंकणी मायेक तुमच्या काळजांत दवरा, सदां उलोवन संवसार बरा.
आमची माई बास वारे वा वारे वा नशिबान कोंकणी आम्ही वारे वा वारे वा गोडशी गोडशी बास आमची वारे वा वारे वा जियो कोंकणी विवा विवा कोंकणी आमची माई बास वारे वा वारे वा नशिबान कोंकणी आम्ही वारे वा वारे वा गोडशी गोडशी बास आमची वारे वा वारे वा जियो कोंकणी विवा विवा या सोबीत संसारा सदा वाळो कोंकणीची लारा गाजो कोंकणी बोदा वोरा वोरा सुका नासता एका घरा या सोबीत संसारा सदा वाळो कोंकणीची लारा गाजो कोंकणी बोदा वोरा वोरा सुका नासता एका घरा कोंकणी आमची माई बास वारे वा वारे वा गाजो आमी गावार गाव वारे वा वारे वा सदांच ती वळवलो वारे वा वारे वा जियो कोंकणी विवा विवा कोंकणी आमची माई बास वारे वा वारे वा गाजो आमी गावार गाव वारे वा वारे वा सदांच ती जिवळवलो वारे वा वारे वा जियो कोंकणी विवा विवा जियो कोंकणी विवा विवा जियो कोंकणी विवा विवा देव बरें करूं आमच्या कॉयर ग्रुपाक आतां मुखलो प्रदर्शन दिवंक येता आमचो शॉन डिसोजा ताजें डान्स प्रदर्शन दिवंक तो हांगासर येता मुखार शॉन डिसोजा करंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे रंट लगा रंट लगा रंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे ठुमका
बायला 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 नसत्या रे बायला आगा बाबा आगे बाये आगा बाबा आगे बाये ऐका म्हाका एक कुशल गीत गावका देखून हवे हाती घेतला मायका तातूंत तुम्ही कुशेन वाटून घेवका डिंगरे डिंगा बायला डिंगा डिंगा बायला आयला रे बायला नाचया बायला बायला आगा बाबा आगे बाये आगा बाबा आगे बाये ऐका म्हाका एक कुशल गीत गावका देखून हांवें हाती घेतला मायका तातूंत तुमी कुशेन वाटून घेवका अपनी पोड़ 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 अस्ती पोड़ कन्नाले इपड़ी पोड़ 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 कैयाले मन्नोड मुरुकुत उप्प मूटे एरिकिरे मन्नोड कन्नपोति कन्नामुट्टी आडवरे इंद नडपोदुमा इंद कोंजम वेणुमा इंद नडपोदुमा इंद कोंजम वेणुमा अपनी पोड़ 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 अस्ती पोड़ कन्नाले इपड़ी पोड़ 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 इळसु पोड़ कैयाले देव बरें करूं शॉन डिसोजा आतां मुखलें पद घेवन येता सालोमी डिसिल्वा कणशार ल्हानपण मोजे अशी म्हाका आपयता आज म्हजो गडास पाटी पाटी धांवता ल्हान म्हाका जावयता पयसे का कणशार ल्हानपण मोजे अशी म्हाका आपयता आगोये चेडवा आमी परतून संगी मेळया उड्या मोल्यांनी झाडां भोवल्यांनी नाचून उडून गेलिया आगोये चेडवा आमी परतून संगी मेळया उड्या मोल्यांनी झाडां भोवल्यांनी नाचून उडून गेलिया म्हजी माय म्हाका सांगताली पुता वेगे वेगे व्हडले सा हांव वेगे वेगे व्हड जाली आनी होगडायली मजा म्हजी माय म्हाका म्हजी माय म्हाका सांगताली पुता वेगे वेगे व्हडले सा हांव वेगे वेगे व्हड जाली आनी होगडायली मजा कितले मोल दिवन तरी दित म्हाका पाटी कोण कितले मोल दिवन तरी दित म्हाका पाटी कोण दित म्हाका पाटी कोण आज म्हजो गडास पाटी पाटी धांवता ल्हान म्हाका जावयता पयसे का कणशार ल्हानपण म्हजी अशी म्हाका आपयता आगोये चेडवा आमी परतून संगी मेळया उड्या मोल्यांनी झाडां भोवल्यांनी नाचून उडून गेलिया हांव चिंतना सरसरता हांवें सांडलेले नेमते पण आतां परतून आशेता एक
एक धाकटुलें भुरगें जावं हांव चिंतना सुरसुरता हांवें सांडलेलें नेणटेपण आतां परतून आशेता एक धाकटुलें भुरगें जावं भुरगेंपण धाकटेपण एक म्हाका कळ्ळ भुरगेंपण जावन गेलें पाशार आतां जावन गेलें पाशार आज म्हजो गडास पाटी पाटी धांवता ल्हान म्हाका जावयता पयस एका कोनशार ल्हानपण म्हजें अशें म्हाका आपयता आगोये चेडवा आमी परतून संगी मेळया गुड्या मोल्यांनी झाडां बोळ्यांनी नाचून उडून गेलया ला 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 देव बरें करून सालो मी आतां मुखलें प्रदर्शन डान्स प्रदर्शन शिएलाच्या यूथ ग्रुपांत तशेंच ताचे उपरांत आमचे मालगडे कलाकार हांगासर सिएलाचे 60 वर्सां आदले सांदेय आसात आनी ते हांगासर तांची भोव सोबीत सुमधूर ताळ्यांनी तांची संगीत घेवन तेणें हांगा सगळी तयारी केल्या दयाकून हाका तुमी आतुरायन राखून रावचें आतां सिएलाचे डान्स La la la, la la la, dina dim, la la la, la la la, dina dim, dina dim, dina dim, dina dim, dina dim, dina dim. गायता गाना डोळ्यांत कानांत मोनांत हाय भोगनांची जळटात पाना मोग म्हणलो इतलो बरो मोग तर मन पुरोगी तो कितें म्हणटा जाणा यो बायले यो सोरो म्हाका जाय पयलो सोरो म्हाका दिना जाल्यार तुजो पोट्टलो धोकलो यो बायले यो सोरो म्हाका जाय पयलो सोरो म्हाका दिना जाल्यार तुजो पोट्टलो धोकलो म्हज्या दोळ्यांनी कांसुळे पेटल्यात आनी गालाक फोणकुले फुटल्यात म्हज्या ओठार ओमाला सडल्यात आनी पांयाचेर किणकुले पडल्यात तुज्या हाताक धरताना आंगाक लागताना नशीब मिटयो मारता रे काळीज गुटूर 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 करता रे काळीज गुटूर 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 करता रे देव बरें करूं आमच्या सिएलाच्या भुरग्यांक तशेंच आतां मुखार आमचो कॉयर मेस्त्री डेनीस
ताचें पद सिंग करतलो आनी हाच्या उपरांत येतले आमचे मालगडे कलाकार तांचे सोबीत सुंदर पदां घेवन त्या देखून तुमी हाका राखून रावचें. आतां आमचो कॉयर मिस्त्री डेनीस. माय म्हाका काजार जाय, माय म्हाका काजार जाय. हांव येदो व्हड वाडला मिशो म्हाका पुटल्या, माय म्हाका काजार जाय. हांव येदो व्हड वाडला मिशो म्हाका पुटल्या, माय म्हाका काजार जाय. माय म्हाका काजार जाय, माय म्हाका काजार जाय. हांव येदो व्हड वाडला मिशो म्हाका पुटल्या, माय म्हाका काजार जाय. हांव येदो व्हड वाडला मिशो म्हाका पुटल्या, माय म्हाका काजार जाय. सांगात ताल्यो. सोबीत सुंदर लिल्ली गे माय म्हाकाच पळोवन आसता. सपनांत म्हज्या सदांच येवन ते म्हज्या बसक्यार बसता. आयक माय तें सोबीत दिसता, जिवाक दादोशी आसा. ताचे लागीं काजा जायचे म्हणून म्हज्या काळजान रिगल्या आशा. ताचे लागीं काजा जायचे म्हणून म्हज्या काळजान रिगल्या आशा. माय म्हाका काजार जाय, माय म्हाका काजार जाय. हांव येदो व्हड वाडला मिशो म्हाका पुटल्या, माय म्हाका काजार जाय. हांव येदो व्हड वाडला मिशो म्हाका पुटल्या, माय म्हाका काजार जाय. लिल्ली गे माया झाड भुरगे तातीन गोरे गोरे. सादें बोळें तें माय पास चेडू गुणांनी बारी बोरे. सून तुजी जावच्याक सांगलेली चेडू रांदपाश हुशार ते. ताचे लागीं काजा जाल्यार म्हजे माय सोपान जातलें करे. ताचे लागीं काजा जाल्यार म्हजे माय सोपान जातलें करे. देखून माय म्हाका काजार जाय, माय म्हाका काजार जाय. हांव येदो व्हड वाडला मिशो म्हाका पुटल्या, माय म्हाका काजार जाय. हांव येदो व्हड वाडला मिशो म्हाका पुटल्या, माय म्हाका काजार जाय. माय म्हाका काजार जाय, माय म्हाका काजार जाय. हांव येदो व्हड वाडला मिशो म्हाका पुटल्या, माय म्हाका काजार जाय. हांव येदो व्हड वाडला मिशो म्हाका पुटल्या, माय म्हाका काजार जाय. थँक्यू. देव बरें करूं आमच्या कॉयर मिस्त्रीक. मोगाचें न्हू हांगासर आनी मुखले आमचे मालगडे कलाकार. आनी पयल्यान येतात बेंदोराचें नांव बरत्या उंचायेक पावयल्लो कार्यनिर्वाहक लेस्ली रेगो आनी तशेंच जॉस्विन अँड अश्विन पिंटो. मोगाचें न्हू हांगासर एक मोटवी हांव वळख करून दितां. आमच्या किबोर्डार आसा आमचोच बेंदोरचो मोगासो जॉस्विन पिंटो आनी तशेंच हांगासर ड्रम्सर आसा
मलगडो कलाकार जस्मिना सांगात आसले हे पुरा तेगी जाण CLचे आदले सांदे आमचो आर्नल्ड लोबो तशेंच हांगासर आमच्या बेस गिटार आसा विल्फ्रेड पिंटो. हें पद अमर विल्फ्रेड बिंबसान जायत्या वर्सां आदीं घडिल्लें कोंकणी कलाकार. आज मस्त पदां म्हळ्यांत पूण तांच्या घडणाऱ्यांचो उल्लेख करूं ना. केन्ना साथ जाता त्या कंपोजरांची नांवां उल्लेख करा. तांणी घडनातलीं जाल्यार आमकां पदां म्हणूंक मेळटी नात. देखून हें पद आसा विल्फ्रेड बिंबसाचें. मुझे नाव जोकी मुझे नाव मेकी तेगी संग कोंकणी कलाकारा में निर्भाग्य नसायकी. हांव पदां घडपी हांव संगीत वाचपी हांव नाटक बरोवपी गांवांतल्या हर एका शॉपांनी आमचे अकाउंट बाकी. कोंकणी कलाकार आमी कोंकणी कलाकार कोंकणी रंगमंचाचे गुरकार. वळखाना सरकार आमकां मेळाना सत्कार आयका आमच्या दुखांचे सुस्कार. कोंकणी कलाकार आमी कोंकणी कलाकार कोंकणी रंगमंचाचे गुरकार. वळखाना सरकार आमकां मेळाना सत्कार आयका आमच्या दुखांचे सुस्कार. मुझे नाव जोकी मुझे नाव रॉकी मुझे नाव मेकी तेगी जण कोंकणी कलाकार आमी निर्भाग्य नसायकी. हांव पदां घडपी हांव संगीत वाचपी हांव नाटक बरोवपी गांवांतल्या हर एका शॉपांनी आमचे अकाउंट बाकी. तसली आठव नाटक बरयता आनी रीन काडून हॉलान केळयता. कॉमेडी पदांनी लोकांक हांसयता घरान फॅमिलीक म्हज्या घुपांक तटयता. संगीत वाजयता हांव लोकांक नाचयता भायले भुरग्यांक पिंदले न्हेसयता. तसली आठव नाटक बरयता आनी रीन काडून हॉलान केळयता. कॉमेडी पदांनी लोकांक हांसयता घरान फॅमिलीक म्हज्या भुकेन नाचयता. संगीत वाजयता हांव लोकांक नाचयता भायले भुरग्यांक पिंदले न्हेसयता. बायलेचे भांगार विकून कॅसेटी काडल्या दुकानांनी विकऱ्याक धरल्या. नकली कॅसेट विकतेल्यांनी कांय बरें सोडलां आमची भुरगीं उपाशी पडल्या. बायलेचे भांगार विकून कॅसेटी काडल्या दुकानांनी विकऱ्याक धाडल्या. नकली कॅसेट विकतेल्यांनी कांय बरें सोडलां आमची भुरगीं उपाशी पडल्या. मुझे नाव जोकी मुझे नाव रॉकी मुझे नाव मेकी तेगी जण कोंकणी कलाकार आमी निर्भाग्य नसायकी. हांव पदां घडपी हांव संगीत वाचपी हांव नाटक बरोवपी गांवांतल्या हर एका शॉपांनी आमचे अकाउंट बाकी. पळोवंक लोक मेळना कित्याक आमच्या लोकांक कोंकणी कळना. आमच्यो कवड्यो विकून वसाना आमच्या भुरग्यांक कोंकणी पदां रुसाना. आमच्या काजारांक कोंकणी संगीत ना इंग्लिशांत जातात सोबाना. नाटक पळोवंक लोक मेळना कित्याक आमच्या लोकांक कोंकणी कळना.
आमच्यो कवड्यो विकून वसाना आमच्या भुरग्यांक कोंकणी पदां रुसाना आमच्या हजारांक कोंकणी संगीत ना इंग्लिशांत जातात सोबाना गरजे आदाराक आमची कला वापरतात दुडू जमोन होला उबारता कलाकारांचे कोणी चिंतून पळयना मेलो जाल्यार दुखां गळयता गरजे आदाराक आमची कला वापरता दुडू जमोन होला उबारता कलाकारांचे कोणी चिंतून पळयना मेलो जाल्यार दुखां गळयता मुझे नाव जोगी मुझे नाव रॉकी मुझे नाव मॅकी बेगीसन कोंकणी कलाकार आमी निर्भागिनी जायकी हांव पदां घडपी हांव संगीत वाचपी हांव नाटक बरोवपी गांवांतल्या हर एका शॉपांनी आमचे अकाउंट वाचून कोंकणी कलाकार आमी कोंकणी कलाकार कोंकणी रंगमंचाचे गुरकार वळखाना सरकार आमकां मेळाना सरकार आयका आमच्या युगांचे सुस्कार कोंकणी कलाकार आमी कोंकणी कलाकार कोंकणी रंगमंचाचे गुरकार वळखाना सरकार आमकां मेळाना सरकार आयका आमच्या युगांचे सुस्कार मुझे नाव जोगी मुझे नाव रॉकी मुझे नाव मॅकी बेगीसन कोंकणी कलाकार आमी निर्भागिनी जायकी हांव पदां घडपी हांव संगीत वाचपी हांव नाटक बरोवपी गांवांतल्या हर एका शॉपांनी आमचे अकाउंट बाकी गांवांतल्या हर एका शॉपांनी आमचे अकाउंट बाकी गांवांतल्या हर एका शॉपांनी आमचे अकाउंट बाकी देव बरें करूं लेस्ली रेगो आश्विन आणि जॉस्विन या भोवसोबीत कलाकार विल्फेबाच्या पदाक आतां मुखलें पद घेवन येतात साशा आनी शालन ही पद जावन आसा माग माग ही विल्फेबाच्याच लिखणेंतान उदेल्लें पद जावन आसा आतां शालन एंड साशा चिंता तशे घडना थोडे पावटी आमी मागल्यार आमकां मेळना तेन्ना म्हणटा आमी दुरसावताना देव आमचे आयकना मनशा उगडास दवर करोडांनी आसा घेतले दितलो तो आसा एकलो माग माग
देव बरें करूं. साशा अँड सायलन भोव सोबीत रितीन तुमी हें गायलां आनी मुखलें पॉज जावन आसा अमर कोंकण कलाश्री क्लॉड डिसोजा हाचे लिखणेंतल्यान उदेल्लें दोळे दान दिया आनी जायते प्रायज विजेताय हें पदाक मेळ्ळ्यान आतां आशा एंड टीम हें पद तुमच्या मुखार गायतले. Lăși bălbâinii asătăm ce bohari Dole nasta Gidat paurin sumsari Lăși bălbâinii asătăm ce bohari Dole nasta Gidat paurin sumsari आशा एंड टीम मोगाचें हे पद विजेत मात्र न्ही चॅम्पियनशीप डॉन बॉस्को हॉल जाल्ल्या कॉम्पिटिशनांत आमकां हे चॅम्पियनशीप मेळिल्लें पद जावन आसा. देव बरें करूं. आतां मुखलें पद विल्फॅबाच्या लिखणेंतल्यान उदेल्लें हरिएका माटवान घासचें पद आनी हें पद हांगासर गावंक आमचें बेंदूरचें भोव सोबीत कपल किरण एंड आशा आनी आज तांच्या दुवे सेक्शन साशा सांगाता हें पद थंय गायतात. हांव येता गो गाठीन देवून.
ho ho. Ha 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 ha. Yo moga, yo moga, yo moga. Oye tango gadi deun, muja motacha gawak paun, muja dolyantin karaun. Oye tam daun daun. Yo moga, yo moga, yo blura. Yo moga, yo moga, manglura. Ya tuja suvichera, anandacha tuja gara. मैला पाठ करून धावली हांव येता मुखार तुका धांव तेलीन ती रुचडाव वयली तूं राखून आसाय म्हूण म्हाका हांव येता गाठी देऊन तुज्या मोगाच्या गांवांत पावून तुज्या दोळ्यांची दुकां रावून daun daun. Yo moga, manglura. Yo moga, manglura. Ya tuja suvichera, anandacha tuja gara. पत्रिकाची ती घडी नियाता भेट मुजी तुजी जात असताना भेट मुजे गांवांत थांबून दवरता हांव फाटी पळय नासतना येतांग गाठी देऊन तुज्या मोठाच्या गांवांत पावून तुज्या दोळ्यांची दुकां रावून हांव येता धांवून धांवून. Yo moga, manglura. Yo moga, manglura. Ya tuja suvichera, anandacha tuja gara. देव बरें करूं किरण आशा अँड साशा मोगोशे न्हू हांगासर व्हड ताळ्यां जोशुवर आमच्या जोवी विल्फी पिंटो आनी तशेंच आर्नाल्ड लोबो देव बरें करूं मोगोचे न्हू आतां उपकार बोर्डची उतरां उलोवंक हांव मुखार आपयतां आमची कार्यदर्शी पॅट्सी ब्रिटो. सुमेस्तांक बरी सांजो मागता. मोगाचे न्हू आयच्या दिसा विविध कलाकारांचें मिलन हांगासर जालां. आयचो दीस आचरण करूंक आमकां पाठिंबो दिवन मांडावळ केल्ले जावन आसात आमचे मोगाळ विगार बाप वॉल्टर सोज. ते एक विशिश्ट कलाकार. तांणी घडलेलें पद सहाय्यक याजक संगता गावन अपुर्बेसो संदेश तांणी कलाकारांक दिला. मोगाळ विगार बापानो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कलाकारां वयर अभिमान दवरून हांगासर आयिल्ल्या सहाय्यक बाप विवेक बाप ऑजमन बाप अरुण तुमकां आमचे धन्यवाद. हर एका कार्यांनी तुमचो प्रोत्साह आमकां मेळटा.
आयचे कार्य यशस्वी जावंक सर्व रितीन मेहनत घेतिल्ल्या उपाध्यक्ष विनोद आनी कमिटीच्या सर्व संद्यांचो उपकार बावडता. सांस्कृतीक कार्यांत भाग घेवन विविध रितीन मनोरंजन दिल्ल्या सर्व कलाकारांक तशेंच अपुर्बायचे बँड वाजयल्या बेंदूर ब्रास बँडाच्या सर्व संद्यांक आमचे अभिनंदन. आमच्या आपुण्याक पाळो दिवन हांगासर येवन मान स्वीकार केल्ल्या सर्व कलाकारांक अभिनंदन पाठयता. तशेंच तांची परिचय करून दिल्ल्या दीपक, अश्विन आनी ज्योती तुमकां धन्यवाद. सन्मानीत कलाकारां तर्फेन आपली बोगणां उसान वांटून घेतलेल्या लेस्ली रेगो तुमचो आमी उपकार बावडटा. आयचो निमाणो वांटो जावन संगतपणान संगता येवच्या जेवणा सत्काराची तयारी केल्ल्या कलाकार कमिटीच्या सर्व संद्यांचो हांचे मुखेलपण घेतिल्ल्या मॅक्सिसो आमी आभार मानता. फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या जेसन आनी विजय डिसोजाचो, साऊंड्स आनी DJ वदकसिल्ल्या क्रिस्टोफर आनी सुजय, तशेंच हॉलाचे मेलविचारण केल्या रवीसो, वेदी सजवणी केल्या दीपक डिसोजा तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. अपुर्बायन कार्य निर्वहण केल्या लेस्ली लेगो तुकाय आमचे धन्यवाद. सो मेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां पार्टिसिपेटो. आतां हांव फादर विवेक तुमचे लागीं विनंती करता जेवणा वयर आशिर्वाद मागोवंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें एक घडीभर मौन रावन ह्या दिसा खातीर देवाक मेहरगान दिवया. ताचे सांगता कलाकारां सज्जुबल्यो सांगता चर्चून करूंक देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर तशेंच आमची तालेंतां ह्या स्टेजीचेर प्रदर्शन करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक आमी एक घडीभर अर्खान दिवया. चुरगींच्या भुमगाळ बापा ह्या दिसा खातीर ह्या संजे खातीर ह्या जुबलेवा खातीर तुका मेहरगान दिता आसतना आमी सेवंक वेच्या त्या देवनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे जेवणा मुखांत आमचो आनीक मोग मैपाज संगातपण वाडोवन दी. हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. दिसा खातीर देवाक अर्घा दिवन गव्यां गीत सौम्यां देन वासुयां तो भरो, सौम्यां देन वासुयां तो भरो, सौम्यां देन वासुयां तो भरो, मोगा परिमिता सो करो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. समेस्तां जेवणाक उदक आयलें दायकून वचून जेवण स्विकार करा. देव बरें कर. देव बरें करूं फादर विवेक. मोगाचें न्हू सगळ्यांनी जेवणाक येचें दादोशी जेवचें. घट्ट जेवण आसा कलाकारांनीच बोटलेराक सहाय दिवन बोटलेरान बहुत रुचीक जेवण हा हांगासर तयार केलां. त्या देखून सर्वांनी घट्ट जेवचे म्हणून विगार बापांची उपाध्यक्षांची सर कलाकारांची तुमचे कडेन विनंती. देव बरें करूं.